होय सिस्टर. येस. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सगळ्या ताच्या रोचनानो चोय चोय ताची रात चोट चलता थंय आमी सगळेस्पराक वाखाणुया आणि आत्म्यान आमच्या सगळेस्पराची वाखाणी करूया. हे वेळार मोगड्या बाप्पा आमी खेरीत तुका आर्गांव वाखाणटा हे वेळार, कित्याक तुवें आमकां एक एकल्याची नांवां घेवन तुज्या उतराशी हे वेळार आयच्या दिसा हाजीर केल्ल्यान देखून बाप्पा एक खेरीत तुजी येवसण जावन आसा तुज्या उतरान आमी ओदीक आनी ओदीक वाडोवंक. मोगाच्या बाप्पा हे वेळार ह्या तुज्या उतराची खोल जाणवाय तुज्या भुरग्या भावाच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलोय. मोगाच्या बाप्पा हे वेळार ही खोल समजुणी आमच्या आत्म्यांत उक्ती कर, आमच्या आत्मीक कान उक्ते कर दोनया हे वेळार. जायत्या जाणांक हाजीर कोत्ताय तूं हे वेळार तुज्या उतराशी, कित्याक तुजें उतर तुजो पुतूच जावन आसा त्या उतरांत बाप्पा, कित्याक तुवें ह्या संवसारांत आमचे खातीर ताका तुवें धाडून दिलय. बाप्पा खरेंच आमी तुका दिन वाचता, कितलो तुजो मोग तुवें आमचो केलाय तो ह्या तुज्या पुता वरवीं तूं आमकां दाखोवन दिताय. तेच परी मोगाच्या बाप्पा हे वेळार जायत्या जाणांक तुवें विंचून काडल्या तुज्या वावरांत वावर करूंक, तुज्या राज्यांत वावर करूंक. तांकां दोनया उखलून दवर सगळ्या वेळार तुज्या उतराचेर आनी तुजे शिंपडावन दिलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजें उतर घेवन वचूंक आनी थंय तुजी अजापां मिलाग्र्यो आनी घडून येवंक दोनया, कित्याक त्या उतराक जीव आसा. तें उतर तुजें बोलिश्ट जावन आसा, त्या दोनूय वाटांनी पाजलोरी तोरवां जावन आसा. मोगाच्या बाप्पा देखून ह्या उतराचेर आमकां आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तूं हाडटाय, कित्याक तूं एक एकल्याची काळजां ओडकून घेताय देखून. मोगाच्या बाप्पा आमी खरीच आयच्या दिसा खातीर तुका खेरीत दिन वास दिता. हे आमी मागणें करता जेसू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. प्रेज जीसस. थँक Amen. यू. Amen. जेसू कारका. Yesu karga. Praise God. थँक यू होली स्पिरिट. Terus kon ha gawai ki dipak. Yesu karga. कारका. हांव एक शेअर करता. Yesu karga. आयज सकाळी मगे हजबंड आनी हांव कितें डिस्कस एश करतालीं, म्हणजे आमगे क्वॉलिफिकेशन कितें आम केलां आनीक रायट नाव हांव आय एम नॉट वर्किंग तें सगळें उलयतालीं. आनी बेश्टें कंपेरिजन एश मोती येयलें की लोक कितू लायक देर आर पीपल हू आर लेस क्वॉलिफायड बट दे आर मेक लायक अर्निंग वेल, हें सगळें जातालें आनी सेविंग्स मातशें जालें ना इन द लास्ट फ्यू इयर्स. But anyways, but we know God is तो आमगे सगळे आमगे गोरजो पावयता. All that like उगडास मोती नाडले आमी. आनी दुसरें म्हळ्यार मागीर हांवें म्हळें घोवाक उलयलें की म्हाका रोमकार 8:28 उगडास येयलो. हांवें स्वर 8 ओड 28. He works everything for our good. तें सगळें कितें आहा तें he works out everything for the good of those who love him म्हणून तो स्क्रिप्चर हांवें म्हळें डिस्कस केलो. आनी सगळें लायक एवरीथींग एंड लेट्स मेक अ विजन म्हणून few years from the down the line from now things will be different म्हणून and we are म्हणजे we are successful in whatever we do and he will show us the way तो गायड करतलो म्हणून हें सगळ्यांक we believe and we were all good. And God is so good. His word is accompanied with signs and wonders. Out of nowhere, teka ek letter sheli and unexpected, and there he got some unexpected funds. And today we are talking in the morning and discuss kele, and then we consoled ourselves with the word of God. We reminded ourselves of the truth, what promises God has for us, what plans he has for us. Praise God. Same day in a few hours तो म्हाका तें दाखयता. So आणि that was not expected. आम खबर देखून उगडास देखून आसना. So जेजू कारगांत his word is always accompanied with signs and wonders. And you believe, you receive. जेजू कारगांत. Amen. Praise God. आतांच पवित्र आत्मा तेच मागणी करून उलयलो. प्रेज जीसस. Jesus. Yesu karga. Yesu जेसू karga. कारका.
It's like saying, don't worry, I'm there. I'm your Yeah. soul. Yes. आणि These आम्ही are बिलीव so. केले न्हू आणि आम्ही आम जाणाहली ते in the natural मातशें जालें but later on we reminded ourselves, we focused, we fixed our eyes back on Jesus. Then कित करून जाता, what he is doing and what he has done in our lives. So yes, then दाखोयलें, yes, I never leave you, never forsake you म्हूण. So praise God. जेसू कारगा. Thank you, Jesus. Jesu Karga. Jesu Karga. Beautiful. Brother, म्हाका एक testimony ha about God's favor. Praise God. Praise With regard to money only, की जालें मगे भयणीगे चोडू, she's doing her degree in pharmacy. So ते कॉलेज वयता आसतना की जालें, one of the days की जालें ते हांव ते काडपा गेलें तेदो ते म्हाका सांगपा लागोलें मातशें स्कॉलरशीप हा म्हणपा लागोलें, भुरग्यान एप्लाय केल्या. हांवें म्हणलें एप्लाय केल्या आनी आज लास्ट डे म्हणपा लागोलें प्रिंसिपलागे सिग्नेचर घेवपा ऑन दॅट फॉर्म. हांवें म्हणलें तूं खबर ना म्हणपा लागलें आपल्यागे ती फ्रेंड तेजे बारबर भुरगें आहलो चोय तेम केलां आनी ती आज सबमिशना वयताय म्हणपा लागोलें आनी आय एम टेकिंग हर होम नाव. प्रेज गॉड. हांवें म्हणलें ओके कांय प्रॉब्लेम ना, या म्हणलें गारी या म्हणलें. And then when I reached home, then I contacted, I म्हणलें तुगे फ्रेंडा एकल्या फोन कोर आनी म्हाका दी हांव उलयत म्हणलें. Then I called her and I विचारलें बाई केसो स्कॉलरशीप हे म्हणपा लागलें फॉर गर्ल चायल्ड नॅशनल स्कॉलरशीप. उमके पोर्टलाचेर वच, उमके हें कोर आनी तूं एप्लाय कोर म्हणपा लागलें आनी एक फॉर्म मेळटलें दॅट यू हॅव टू टेक आनी ते फॉर्माचेर सिग्नेचर प्रिंसिपलागे घेवपा आज लास्ट डे. Okay, praise God. Slowly John be soldé, and with the help of the Holy Spirit, I started logging. I mean, just slowly, I went through that, and whatever difficulties I had, I called that girl, and she helped me through. Brother, praise God, thank you, Jesus. आणि इतले म्हणसर आमी ते सॉली केले आणि ते फॉर्म बी प्रिंट आउट बी गेलो आणि आम दोगांय गेली आणि प्रेज गॉड प्रिंसिपलागे सिग्नेचर ते फॉर्माचे मेळ्ळें आणि हांवें ऑनलायन एप्लाय केलें. ऑनलायन एप्लाय कोता आसतना कितें जालें, पयलीं आडकोड जाली की एक मिस्टेक जाली मुकोडे बिफोर I submitted the form. Then afterwards I realized, अरे एक मिस्टेक जाल्या. But that also I contact, म्हणजे थिंग एक हेल्पलायन हें आसत न्हू, ईमेल आसत न्हू. So I texted, म्हणजे I wrote to them saying that मुगे उमके तो तेगे फॉर्म नंबर उमकी मिस्टेक जाल्या, and they replied back to me saying they will rectify it म्हूण. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Praise ओय God. आणि न्हू because it's a national scholarship, जायती ते फॉर्मेलिटी जालो ब्रदर, जायती आडकोड इलो, even to the last minute before the final submissions I tell him, but praise be to God, like God worked, he moved mountains for us, he leveled all the paths, crooked paths straight, and it went and it got approved, her thing got approved. We got a mail saying that it got approved. Now this was last year. Praise God. Yeah, praise God. Almost a year, brother. My आता funds येवपा जाय न्हू, मागीर ते जाय तेंपान येयले आनी म्हणपा लागले जायत म्हयन्यांनी की मातशें सगल्यांगे येयले पयशे, आपल्यागे येयलो न्हय. हांवें म्हणलें येयलो न्हय तुगे कितें येयलो न्हय, सगल्यांगे येत जाल्यार तुगले येवपा जाय न्हू. So then we opened and we found out that the account number गायलो न्हू तो पेरंटागे आहलोलो, it was not in her name, no, so they wanted an account in her name. Okay, मागीर आमी तो आनी one good thing is that you can edit those account details, like they give you one chance, like तुज्यान पोत्तून submit करपा जाता account. Okay, and I was in touch with one of that helpline, temi ek helpline endiloli, one lady's this email address was given. Okay, like if any difficulty tumi te contact korpat. So I was contacting, I was in touch with that lady, and she's, praise God, I was blessing her, that she's working in our favor and she's responding to our mails, because it's so difficult ki national level ache, like they are responding to your personal mails, but God was on our side and ते आमकां guide केलें. There is something called as seeding. आनेक एक हें हा की तुगेलें पॅन कार्ड, तुगेलें तेका, it's not PAN card, sorry, Aadhaar card account link जावपा जाय. Okay, so that knowledge we did not had, but she only explained to us. She texted, she mailed me, and she told that so and so has to be done. And praise God, brother, पोयर तेगेले पयशे येयले account, finally. God. After almost a year, brother, God is so good. God is so good. Praise God. Beautiful. Like Beautiful. how we got to know and how we persisted and how things worked out in our favor in spite of so many difficulties, brother, so many difficulties. ऍप्लिकेशनच घालपाक पयली इतली आडकोड जाली, त्याच्या उपरांत इतली डिले जाली, त्याच्या अकाउंट नंबर नासलो, मागीर अकाउंट नंबर घालो, ओय तुम्ही येयले आता.
आनी praise तो God. टाइम तर ते दिसा ते पावना जाल्यार ते मेळना ना एप्लिकेशन ते मेळपा न्हू because that was the last day. प्रेज गॉड Praise God, praise God. आतां आनी कोरोस तेक मेळटा to apply for that 2 years they give for a girl child. So Jesu arga. Praise God. Beautiful, beautiful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Beautiful, beautiful. आमचो देव इतलो व्हडलो कसली आडकोळ जावं सोयतानाक आमकां देवाची येवजण आमच्या जिवितांत जाल्ली ताका नाका इतली आडकोळ हाडटलो जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर आमी दवरता आनी आमी ते उतरान रिगून रावता देव आपल्या उतराक विश्वासी आमकां सदांच वय डिले जातली पण गॉड इज ऑलवेज ऑन टायम. On time, yes. Praise God. Yes. जेजू काढना जेजू काढना. But imagine if Fatima was not in the word. She had no Oh, my sister. anxiety, panic. Oh my goodness. Yes, praise God. And that is the first time I get now the highway Yes. check gela. She on the kenna the highway on na, you know, but that day like I don't know. Last year also same thing happened, right? Yeah? Last year Sorry, also sister. same thing happened for that scholarship. Yes, praise God. Teach the sister. Praise God. Thank you, Jesus. Awesome, awesome. Thank you, Jesus. जेजू काढना जेजू Praise काढना. God. Beautiful, beautiful. You are just blessed, Fatima. Praise Amen, to sister. Praise God. God. Okay, ani kona ha? Praise Jesus. आणि कोण ना कसल्याकूच कोणाकूच गोवायकी दिवपाक कांयच ना कांयच चलना आमच्या जिवितांत. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Arkan Jesu. आणि एक सांगता शेअर करता उगलाच येईल पुस्तकात हा? राईट थंब 2 वीक्स न्हू स्वेलिंग येयलो तेका आनी हांवें कितें केलो मातशें स्कीन तेजी हें केल्ली पुल आउट केल्ली सो तें मातशें स्वेलिंग जायत रावलें बट आय वॉज ओके लायक नॉर्मल म्हाका सांगता ओय मिगे राईट थंब आनी ते मागीर स्वेल जायत गेलें आनी जायत हेवी जातालें आय वॉज रिब्युकिंग द स्वेलिंग द पेन हांव रिब्यूक करतालें एंड आय बिलीव्ड की इट्स गुड नो मॅटर वॉट आय सी आय वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट आय वॉज ऑल गुड बट इट persisted for like एक समोन बोर तेशें आहलें एक देड समोन लायक थोडें थोडें चड जाता म्हळ्यार आय वॉज ओके आय बिलीव की तें इट्स डन ऑलरेडी हील्ड म्हूण आनी डॉक्टरा तरी वचपा हांवें चिंतूंक ना आय विल देर इज नो वे आय विल गो टू द डॉक्टर म्हूण आनी आमगे थिंग कोण एक एल्डरली बायल येता ती मातशी आमकां हेल्प करपाक विथ द गार्डन वर्क मागीर तेन म्हाका सांगिल्लें की बेश्टें हांव कितें शॉपार वयतालीं गोवानी हांव कितें हाडपाक ग्रोसरीज हाडपाक तेदोन तेन म्हाका सांगिल्लें की तूं एक काम कर मातशें एक इंजेक्शन मातशें घेवन यो म्हूण आनी कोणाकू दिवपा लाय मग तुका तें चोयलें आनी गोळे ते आय डोंट नो वॉट शी फेल्ट बट तें इंजेक्शन हाड म्हूण एनीवेज मागीर मुगे गोवन सांगलें एक काम करुया हिंग नानजांगे माद्र्यांगे एक हॉस्पिटल अशें आहा थिंग या म्हूण एंड वील जस्ट शो द डॉक्टर थिंग येता तो विजीट करपाक मागीर वी वेंट देर आनी ते नानान माद्रीन चोयलें आनी तें म्हाका चोयता म्हळें तुका एक प्रोसिजर मातशें जाय आसता मू तेका आनीक इजी सिंपल म्हण अशें सांगिल्लें आनी जेदोन तें चोयलें आनी तें म्हाका इंजेक्शन दिलें इतू लॉट ऑफ पस वॉज फॉर्मड इनसायड एंड शी सेड गुड यू केम एट द रायट टायम otherwise it would have been like worse जाता आहलो मू तें थंब like you know चड इन्फेक्ट जाता आहलो म्हूण सो लायक वॉट आय लूक एट इज हांव कितें कोन्न चोयतें की पवित्र आत्मो ते भायलेंतल्यान उलोयल म्हणून यू नो जस्ट गो एंड गेट दॅट अटेंशन म्हूण आनीक नाजाल्यार मे बी इट वूड हॅव बीन वर्स दॅट्स वॉट दे सेड आनी तेज्या फाटल्यान म्हाका सारक त्या दिसाचो रिलीफ मेळटें द रिलीफ instantly I could see the difference physically and so that was another way of like you know God working ki you know just go like little attention jayalo chod all jalna you know so Pavitra Atma like he works through he speaks through different people also and he tells you what to do guide kotto amka so Jesu karga yes and I'm all good now yes so Jesu karga yes the thumb is back to normal perfect Beautiful. You needed that doctor's touch.
And I It's also good. and I also prayed for wisdom over that doctor before I could enter. Temke dolle sangonaka and all that prayers kelle before I could consult him. I had done that, yes, while I was waiting for my turn. Mige turn येवपाव रावता ते दोना. Mm. Thank you. जेसूसारखं. Arkan Jesuk. जाणत लावी आमची आमची कितें म्हणटात ती आमची ग्रोथ जी जाता हम्म. आमची वाढ. ग्रोथ जेजूच्या कितें म्हणटात ती वाढ वाढ आत्मिक वाढ स्पिरिच्युअल आत्मिक ग्रोथ वाढ स्पिरिच्युअल वाढ ती कशी जाता जाणा इट्स लायक दिस जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत ना आनी आमकां कसली त्रास जाता आमी कितें करता आमी दोता कडेन रावता आमी केन्नाच मागणे करिना कित्याक आमी पयलीं जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत नासलीं आमी कितें करता कितें बरें कितें सारकें ना पट करून दोतोरा कडेन गेलीं जेन्ना आमी आमची भुरगीं ल्हान आसलीं आमी फकत इगर्जेक घेतालीं कसलोच प्रॉब्लेम जालो धांव कोणा कडेन पेडियाट्रिशियना कडेन धांवपाची आमी अशेंच करतालीं म्हणटच भुरगीं बरीं ना आमकां खंय व्हरोंक जाय भुरग्यांक दोतोरा कडेन होय की ना होय ब्रदर होय. तेजे उपरांत कितें जालें तेजे उपरांत आमी रिन्युअलान येयलीं वी केम टू द रिन्युअल आमी देवाचें उतर शिकोवंक लागलीं देवाचें उतर शिकलीं आतां आमकां कितें शिकयतात देव दोतोरा कडसूनूच काम करता ही वर्क्स ऑल्सो थ्रू द डॉक्टर्स करेक्ट येस देवान दोतोर कित्याक केल्या डॉक्टराचे हातूय हात आमची बाय मारिया शी इज अ नर्स तिका हाता वरवीं चलता नातर तिका आनी काम मारचें ना ऑस्ट्रेलियांत तिका काम आसचें ना घरा बसून रावतली आपली बेबी सिटींग करपाचें शी इज गॉट अ जॉब एज अ नर्स बिकॉज शी ऑल्सो इज हेल्पिंग इन द हिलिंग प्रोसेस Praise. आता हो सेकंड स्टेप जालो की आमी देवाच्या उतरांत हा पूण आमी दोतोरा पासून मागणा जे भाशेन आमचे फ्लावीन आतां सांगलें शी प्रेड फॉर द डॉक्टर फॉर द विजडम ऑफ द डॉक्टर वय की ना फ्लावी सामकें तुवें आतां सांगूंक जाय की ना होय ब्रदर. Yes, but there is also a third level. The third level is not about falling sick. The third level is about, actually I'll put fourth level. I'll tell you, third level is you fall sick. You don't depend on the doctor. You depend only on the word of God. You depend on faith. Your level of faith has increased so much that you begin to take the word of God from देवाचे उतर घेताय आणि देवाच्या उतरावरून तू आता तुका पेगोणी मेळटा होय की ना होय पूण ब्रदर ऐकात देखून हांवें म्हणलें थर्ड लेवल हा आता फोर्थ लेवल खंयची फोर्थ लेवल आमी सीक पडना आमी आतां बऱ्या सावधीन आमी जियेता हालेलुया ही जावन आसा देवाची खोशी देवाची खोशी आमकां जाय की आमचे मन our mind is completely at rest उतर आमच्या काळजान आसा आणि आमचे मन एकदम शांती भरीत हा इट इज एट रेस्ट हांव नको तुमकां एक स्क्रिप्चर घालता कित्याक हांव लेवल 4 सांगता म्हणून कित्याक जाणें खूब फाटी आमी बरी ना आमी कितें म्हणटा दोतोरा कडेन वता आमी देवाच्या उतरांनी उबी करून रावता तेजे उपरांत आमची परिस्थिती येता की आतां आमी बरे भाशेन आमचें जिवीत चलता आमकां सावध बरी आसता पूण आमकां जाय देवाक जाय देवाची खोशी जावन आसा that we walk in divine health. Let's what scripture घालया third letter of Saint John, last letter, first letter, second letter, third letter. तो म्हणटा ज्या भाशेन तुमचो आत्मो तुमचे मन बरे घालया तो स्क्रिप्चर जाता ब्रदर मातशें म्हाका टाइम लागतो घालपाक टाइम लागतलो ओके हांव पळयता घालूंक जाता जाल्यार दुसरो लॅपटॉप स्टार्ट करता प्रेज गॉड ओके म्हणसर तू घालताय I will open the scripture third book of John verse 2 verse 2 correct
Praise God. Fatima can't share, Baba. You're on the phone. मोबाईलाचे हा लॅपटॉप Okay. My watch, Baba. वाचू Watch me. प्रीतीच्या इष्टा सगळे तुझे बरे चलचे म्हूण मागता आणि जशे आत्म्या वाटेन तू बरो आसाय तशीच तुझी कुडीची भलायकी बरी आसची. Praise God. Praise God. Jesus. Praise God. तो कितें म्हणटा प्रीतीच्या इश्टा सगळे तुझे बरें चलचे म्हूण मागता आणि जशें आत्म्या वाटेन तू बरो आसाय तशीच तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची. Algan Jesus. Wow. म्हणटच भाव भयणीनो आमी खरे आमचे कुडीच्या भलायकीन आमी बरे भाशेन चलपाक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? टॉनिक घेवंक जाय, बरें जेवण खावंक जाय, बरे भाशेन न्हिदोंक जाय. Othmik जेवण घेवपाक. जशें आमच्या आत्म्या वाटेन तुमी बरी आसाय म्हणजे आमची कुडीची भलायकी बरी आसपाक आमच्या आत्म्याची भलायकी बरी आसूंक जाय. हांगा कितें म्हणटा आत्म्या आमचे भाशेन म्हाका दिसता आत्म्या फॉर स्पिरिट इज यूज आत्म्या आमच्या मनाची यूज करता म्हाका दिसता. एक्चुअली San Paulo इंग्लिशीन करेक्ट वर्जन म्हणल्यार he doesn't talk about our spirit, he talks आमच्या मनाची उलयता तो. पण हांगा जो कोणे ट्रान्सलेट केला ताणे आत्म्यान आणि मना एकूच केला. एक्चुअली there is an error in the translation. हांगा थोडी चूक हा ट्रान्सलेशनान. तो कितें म्हणटा आमचो आत्मो केन्ना बरो आसतलो ज्या दिसा आमी कितें जाल्यार आमी एक नवी रचना जाल्यार वी आर बोर्न अगेन. आणि जेन्ना आमचो आत्मो बरो जाला तो सासनाच्या सासनाक बरो जाला ताका आमी कांय करपाची गरज ना. पूण आमच्या मनान आवर सोल ताका आमच्या मनाची नरसळणी करूंक जाय. आणि ती मनाची नरसळणी आमी कशी करता? देवाचे उतर घेवन. म्हणटच हो जो स्क्रिप्चर तिसरी चीट जुवाची विस्वोर एकूच हा पूण वर्ड 2 म्हणटा की ज्या भाशेन आमचे मन आमचो आत्मो न्ही आमचे मन इट्स आवर सोल तो बरो आसत जाल्यार तेन्नाच की आमच्या कुडीची भलायकी बरी आसतली. म्हणजे कितें मन म्हणजे कितें आमचे मायंड सोल आ सोल होय की ना? होय ब्रदर. आणि आमचे मन सारखे आसूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाचें उतर सदांकाळ शिकोवंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नसणी करूंक जाय. आनी जेन्ना आमचे मन शांतीन आसा आतां तुमकां हांव एक थोडी गोवायकी कन्सर्निंग दीस सुमार 6 दीस पयलीं एक बायल युकेची ती म्हाका सकाळीं सुमार 7 फोन करता म्हणटा रडटा आनी म्हणटा ब्रदर म्हजो पूत जो US आहा अमेरिका ती UK आहा अमेरिका आहा तो रडटा सोरो पियेला आनी सगळे फोडटा घरान. म्हणलें कितें जालें? कितें सांगू ब्रदर ताच्या गर्लफ्रेंडान ताका घात केलो. ताचे गर्लफ्रेंड घरान रावताले आनी ताची गर्लफ्रेंड आतां दुसऱ्या चेड्याक घेवन घरा येयला आनी म्हज्या पुतान आपलें घर जें घेतलां तें ताच्या गर्लफ्रेंडाचेर केलां. आतां गर्लफ्रेंडूय ना आनी घरूय ना आनी ती रडटा आनी तो आतां इतलो रागार जाला कित्याक ती आतां दुसऱ्याक घेवन येयला. ती रडोंक लागली. त्या वेळार हांवें त्या मांयक कितें सांगलें आतां तुज्या चेड्याचें सोड पयलें तूं शांतीन राव कित्याक जेन्ना तूं तोंड उक्तें करताय ताका बरें सांगचें स्वतेक तूं आतां ताका आनीक रडयतली कित्याक तूंय रडटाय. हांवें म्हणलें आतां कांय करूं नाका फकत आतां फोन सकयल दवरता
तू 10-15 मिनिटां फकत देवाक आर्गां वागणी दिली. ब्रदर आनी आर्गां न्ही वागणी म्हाका रडोंक येता. हांवें म्हणलें तूं आतां रडोंक येता ओ रडोंक येना म्हाका कांय पडोंक ना. तूं फकत देवाक व्हडल्या ताळ्यान. हांवें म्हणलें हांव तुजे बरोबर हा आतां फोनाचेर 2-3 मिनिटां कॉमेंट्स करता तेजे उपरांत कट करता. तूं कॉमेंट्स करीत राव 15-20 मिनिटां आनी तेच्या उपरांत तूं म्हाका कॉल कर. ओके कॉमेंट्स केलें तिजे बरोबर कॉमेंट्स केलें. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. आर्गां तुका जीसस. आर्गां तुका हांव म्हणटा आमचे भाशेन इंग्लिशीन ती प्रेज करूंक लागली गोंयकार ती. आनी तेजे उपरांत 2-3 मिनिटांनी तिजे बरोबर ते प्रेज करून हांवें तो फोन कट केलो. ती करीत आसली. पूण 30 मिनिटांनी ती म्हाका कॉल करता रडोंक बंद केली. ब्रदर म्हाका बरी शांती दिसली. आतां म्हणलें आमकां तुजे कडेन आतां उलयता हांव. Praise God. आतां हांव तुजे कडेन उलयता कित्याक 30 मिनिटां पयलीं तुजे कडेन उलोवंक जायनासलें कित्याक तूं रडटाली. यू वर मोर इमोशनल. तेन्ना फकत रडटाली तूं. आतां आमी उलोवया. तुज्या पुताक त्या गर्लफ्रेंडान कितें केलां तें जाणा कितें केलां तें बरें करूंक ना. पूण जें आतां घडलें एकदम बरें घडलें कित्याक तांची सोयरी तांचे काजार जाल्ले जाल्यार तेन्ना तिणें ताका सोडलो जाल्यार ताका कांय करूंक जायनासलें. पूण आतां जेन्ना ताका कळ्ळें की ताजे कडेन आनीक हा आनी ती तिणें असो घात केला काजार जावन ती आतां 8 वर्सां एकामेकाक वळखता. म्हणजे एका जेन्ना तूं घरान येताय तुजी लायट ना जाल्यार तूं एक स्विच ऑफ करताय स्विच ऑन करताय. तेजे भशेन आमचें काळीज न्हय. कोणाक घात दीत जाल्यार घात करीत जाल्यार कोणाचो ताका दूख लागता वय की ना. आमी लोकांची न्हय. आमी लोकांची न्हय. जी आमकां समजूंक जाय. कोण आमकां दूख दीत जाल्यार आमकां दूख भोगता वय दूख भोगते. कित्याक 8 वर्सां आमचो संबंद नासलो. ते आमचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलताले तांचे आतां काजार जावपाचें आसलें. तो ताणें आतां घर घेतलेलें जॉयंट मेंबरशीप गेल्ली. हांव नको अमेरिका खंय करता ते काजारच्या पयलीं ते तांचे एडवान्स प्लॅनिंग चलता पयलेंच. पूण आतां नांव ताजेर घातलां आनी तो जाणो आतां ताजे कडेन आनीक बॉयफ्रेंड हा म्हणून तो आतां रडटा. घरांतले सगळे फोडटा. मायन रडोन म्हणटा बरो पियेला. आनी आतां तो रडटा माय रडटा आनी ती सजमत आतां प्रिचरूय रडटलो म्हणून ताचे बरोबर. कितले फाटी आमी सजमत प्रिचरूय रडटलो सगळो लोक रडटलो आनी रडतूच मागीर म्हणटले आमी सायबा आमी रडल्या म्हणून तूं आतां आमची काकूट करता. अशें जाता. रडोन देव आमची काकूट करता. ते पोन्ने लोक रडटालो आनी देव तांची काकूट करतलो. नव्या कारण आमी रडोन आमकां देव आमची काकूट करतलो. हांव विचारता तुमकां भयणीनो म्हज्या कितले फाटी आमी म्हणटा हांव गेलो म्हज्या रुमान आनी कितले भयणी भाव म्हणटा हांव रुमान गेलो दार बंद केलें आनी रडोंक लागलो. हांव दिमी घालून देवा कडेन रडोंक लागलो. बरें दिसलें. मागीर तेजे उपरांत बरें दिसलें बरें हा. तेजे उपरांत कितें जालें कांय जायना. रडलो बरें दिसलें. बाबा तुजो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना. फकत रडल्यात तुमी पिटी पाटी केली मातशी. रडपाचें बंद करात आनी देवाक वाखाणणी आनी दिनवास दियात. त्या वेळार तुका वाखाणणी आनी दिनवास दिवंक जाता. जेन्ना तुजी परिस्थिती वायट हा जेन्ना तुका बरी खबर येवंक ना तिजो पूत रडटा म्हाका तिजो ताका कितें पेज दिवंक जाय कितें गोडशें दिवंक जाय कितें कांय दिवंक जायना आनी तो थिंग हा हांव हांगा हा तो रडटा हांव हांगा रडटा. म्हज्यान देवाक दिनवास दिवंक जाता. हांव विचारता तुमकां म्हज्यान देवाक आर्गान वाखाणणी आनी दिनवास दिवंक जाता. हालेलुया म्हणूंक जाता ना. म्हज्या मनशापणान म्हाका तें करूंक जायना. पूण देवाचें उतर म्हणटा तूं तुज्या भावना वरवीं चलनाका. तुका रडोंक येता म्हणून रडनाका. तूं समजूं नाका की रडोन आनी तुज्या भावना वरवीं हांव आयकतलो. तेन्ना सगळें रडपाचें बंद कर आनी देवाचें उतर कितें करता तें कितें म्हणटा तें कर. करूंक लागली 20-25 मिनिटां देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन आतां कितें जालें. जो प्रॉब्लेम इतलो आहलो मारून उडोवपाक तो आतां इतलो ल्हान जालो आनी देव जो व्हडलो आहा तो आतां व्हडलो जालो तुज्या मनान. आयकतात तुमी. आतां जेन्ना तुजे कडेन उलयलो ती म्हणूंक लागली ब्रदर खरे भाशेन इतली शांती मेवली. हांव जाणो की हांवें तो इतल्या रडोन इतलो व्हडलो प्रॉब्लेम केल्लो
आता हांव म्हज्या पुताक फोन करता आनी सांगता ताका, आतां हांव फोन करून सांगता. तिणें फोन केलो, पुताक सांगलें, पुता म्हज्या भियेनाका, तुका आजून एक बरी चली तुका फावो. हिणें तुका चुकयला जाल्यार ती सांगता म्हणसर हे वाटेन तिणें पारगा आनी बाकांडीचे मागणें केलें म्हणून थंयसर पूत रडपाचें बंद करूंक लागलो. ताणें तोय शांत जालो, ती तेजे कडेन उलयली आनी तेजे उपरांत दुसऱ्या दिसा हांव त्या चेड्या कडेन उलयलो, तो एकदम शांत हा. म्हणलो देवान जें केलां म्हाका दिसता म्हाका साल्वार केला. तो शांत जालो. आतां म्हणूंक लागलो हांव बसतां आनी कशे भाशेन म्हजें हांवें ताका बक्षिलां म्हणूंक लागलो. ताका बक्षिलां 8 वर्सां सोमून दवरल्या चलये बरोबर तो ताका बक्षिता. आनी तो म्हणटा आतां हांव शांत जालां, आतां हांव जाणा कितें कर. आनी तो त्या घरान रावना, तो आतां दुसऱ्या फ्रेंडा कडेन रावता. म्हणूंक लागलो म्हाका शांती मेळ्ळी. कसली शांती म्हाका मेळ्ळी हांवूच नकळो. सुमार 1 वर ताचे कडेन फोनाचेर उलयलो हांव. पूण भाव भयणीनो, कितें घडलें तें, जेन्ना ताच्या आवयन आर्गां बाकांडी आनी दिनमासीचें मागणें केलें, ती शांत जाली. तिणें आपलें तें उतर आपल्या पुताक दिलें. पूत शांत जालो. हांव ताचे कडेन उलयलो आनी ताका उतर दिलें. आतां जी परिस्थिती इतली वायट दिसताली, आतां कांयच ना भशेन सगळें Praise God, Jesus. आनी कितले पाटी आमच्या जिवितान वायट परिस्थिती येतकूच आमी रडटा, हाका सांगता, ताका सांगता आनी सगल्यांक सांगीत जाल्यार कितें घडटा? लोक आपल्याचे आनी चाराचे 8 करता. ती तुका देवाच्या उतरान आसत जाल्यार बरें हा, पूण ती देवाच्या उतरान ना जाल्यार तूं तांकां सांगशीत जाल्यार तूं रडटाय, ती रडटा आनी आतां सगळीं शेजारी आनी सगळीं सोयऱ्याय रडटा. कितें बरें जाता? ना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितान कसले त्रास जातात, कसलीच आडखळ येता, आमी दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं आमी आर्गां बाकांडी आनी दिनवास दिता. आनी ज्या लोकां कडेन आमी उलयता फकत एका भावार्थी कडेन उलय. तुजी माय आनी तुजो पाय देवाच्या उतरान ना जाल्यार तुजी आवय ती, तुजी माय ती, तुजो डॅडी तो. देवाच्या उतरान ना जाल्यार तांकांय सांगून कसलोच फायदो ना. ती रडटली आनी तुका आजुनूय रडयतली. तुका एक रुमाल घेवन येतली सुकोवपाक तुजे दोळे. देखून जेन्ना कसलोच आडखळ येता आमच्या जिवितान, कसलीच वायट परिस्थिती येता, आमी चिंतून कोणाचे कडेन सांगता ती, कोणाक आमी ती खबर सांगता, ती आमी चिंतून रावंक जाय. कित्याक आमी आतां देवाच्या उतरान आहा. आयकतात तुमी? Conscious, वय ब्रदर वय. ती म्हजी माय म्हणून, तो म्हजो पाय म्हणून, तो म्हजी भयण म्हणून, ते म्हजे फ्रेंड म्हणून उतरान ना जाल्यार सांगिनाका. कित्याक तांकां ती घोटाय आसची ना. तुका घोटाय, ती आत्मीक घोटाय, स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ दिवपाक तुका तांकां जावचें ना. ती तुजे बरोबर तुका शोल्डर दितली आनीक रडपाक. अरे म्हज्या बाला, म्हज्या अपुरबायेच्या, ये 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 तुका पेस करूं, तुका लाडू दिवं, तुका हें करून चल न्हीद न्हीद न्हीद. ती जावन बसता तुका. इतलेंच करतली. आनी कसलोच बरो फायदो जावचो ना. देखून आमी चिंतून जेन्ना परिस्थिती देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. कित्याक तें करून खरेपणी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आमेन. Amen. Praise God, our conscious. Praise God. येसू कार्का. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोंक येता, आमचो संबंद देवाशी घट जाता दिसान दीस देवाच्या उतरान. आमच्या ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन जे भाशेन आमी पयलीं आमी चलतालीं तशें आमचें करूंक जायना. जायना. आमकां जाय कोणाक सांगलेलें आनी तांकां सांग, वय रे अशें जालें तशें जालें आनी खबरो सांगपाच्यो आमकां बरें दिसता. ती पार्टी आमची बरी चलता, पूण तें कांय फायदो जावचो ना. देखून आमी चिंतूंक जाय. कोणाक सांगता जाल्यार जो कोण देवाच्या उतरान ताका सांग. तो तुका सांगतलो, अरे बाबा अशें हा, नो प्रॉब्लेम, देवाचें उतर घे. जो देवाच्या उतरान ना तो कितें सांगतलो, वय रे तुका जें जालां तें म्हज्या शेजाऱ्याक जालें
आणि तुका जे जालां ते तुझ्या कुडीन तुझ्या शेजाऱ्याक जालें आणि 2 दीस पयलीं तसो इंतेर जालो तुजो जावपाचो हा विषय ना. प्रॉब्लेम आणि व्हडले केले. जालें फेस फेस अशी रोडली तुझ्या बरोबर तुका सांगलें आमी तुझे खुश घाले तुझे तुका हा ते तुझे मातशें इतले व्हडले हा ताका मातशेंच जालें पूण ताचो इंतेर काल झालो तुजो सांगले ना. देखून भाव भयणीनो खरेपणी आमी चिंतून आमच्यो परिस्थिती ज्यो आहात तो कोणाक आदार जाय जाल्यार आमी चिंतून कोणा बरोबर तो संबंध दवरूंक जाय. फेलोशीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेलोशीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आहात आमचो संबंध आमी कोणा बरोबर दवरता ते एकदम गरजेचें. तुजो फ्रेंड आहलो 20 वर्सांचो इस्कॉलाचो शेजाऱ्याचो पूण अजून तो उतरान ना तो असल्या बरोबर तू संबंध दर्शी जाल्यार आनी जेन्ना तुजी परिस्थिती वायट जाता वय देवाच्या उतरान आहा म्हणून तुका परिस्थिती वायट जावची ना कसलेच आडकोळ येवची ना इट विल कम. पूण त्या वेळार देवाचें उतर कितें सांगता चड करून आमकां सांगपाची गरज ना कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर जो आहा तो आमकां तें उतर जे भितर आमच्या काळजांत आहा तें आमच्या मनाक हाडटलो. तें उतर आमी तोंड उपेग करून उलयतले तेन्ना त्या भावार्था वरवीं आमची परिस्थिती जी वायट दिसता ह्या वेळार ती एकदम एका ल्हान एका 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 उंदरा भशेन जातली. वय की ना आमचो देव इतलो व्हडतो कसलीच परिस्थिती नो प्रॉब्लेम पूण आमी जेन्ना चिंता देवाच्या उतरा वरवीं चिंतिना आमचो देव इतलो आमच्या मनान ल्हान जाता आनी आमची परिस्थिती इतली व्हडली जाता. पूण जेन्ना आमी ताका आर्गां वाखाणणी आनी दिन दिता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आमची परिस्थिती जी संवसाराक व्हडली दिसता ती हुंदीर जाता आमच्या मनान. आमचो देव इतलो व्हडलो जाता आनी परिस्थिती सगळी बरी जाता. Amen. Praise God. येसू कार्य हांव सदांच सगळ्यांक सांगता हांव ते सदांच शिकयता जेन्ना वायट परिस्थिती येता ताणें भाव भयणीनो केन्ना आमची जीत और आमची 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 हार जाता आमचो केन्ना जाता जाणा पयल्या 10 सेकंदान जेन्ना ती खबर येता त्या 10 सेकंदान त्या पयल्या मिनिटान आमची जीत जाता आमचो हार जाता. कित्याक जाणय जी खबर आमकां येता त्या वेळार आमची भावना आमी कंट्रोलान दवरता आमी म्हणटा कितें खबर येवन देव म्हजो व्हडतो ही परिस्थिती म्हाका मारूंक येवची ना कितें वायट जालें असो देव आहा. जेन्ना म्हजी चत्राय ताज्या उतराचेर आनी ताजेर दवरता कसली परिस्थिती जावन त्या परिस्थितीक म्हाका केन्नाच हात दिवंक जायना. हांव सदांच जिखतलों कित्याक म्हजो देव म्हाका सदांच ताच्या उतरा वरवीं म्हाका ती विक्टरी दिता. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. प्रेज गॉड. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. चल रिकॅप करूया बाय. ओके. Natty, praise. Yes, I'll start. No? Praise Jesus. Praise Jesus. Can you hear me, no? Yeah, Baba, nice and clear. Yes, very clear. जेजू कारगांव. Yeah. गेल्ल्या बुधवाराक भाव विन्सेंटान शिकवण दिल्ली पवित्रपणाचें फळ. आमी कितले फावटी देवाचें उतर आयकतात तेन्ना आमकां एक जबाबदारी जाता ती म्हणल्यार तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक. कित्याक देवाचें उतर सवाय न्हय. देव आपलें उतर बेश्टेंच उलयना. आमचो देव आमचे लागीं उतर उलयता. आमी तें आयकून उतराची समजणी घेतली सारकें सादें केलें जी आमकां समजणी जाय आसली ती दिली. कसलोच दुबाव आसलो तो दुबाव क्लियर केलो. आतां आमचें काम फकत तें पाळूंक आनी करूंक. पूण आमी तें उतर पाळटात काय? आमी चिंतात फाल्यां ना तर
परवां कोत्तलो. पूण आमचो देव कितें कोत्ता? आमकां वॉर्निंग दिता? ना. आमकां ओडून मारून उडयता? ना. तो आमकां ओदीक रावता. आमकां कांय जोडटी ना, केलां वो ना. एक दीस तरी आमी कोत्तोली. उतर आयकोल्लें, समजोणी घेतली, पूण पालूंक कमेस करूंक ना. ब्रदर विन्संटान एक उदाहरण दिलें. एका पोल्यार तापट मारल्यार दुसरो पोलो दिवंक जाय. पूण तें आमी कोत्ता काय? तें आमचे तकलेंत मनांत आहा. पूण आमचे फामिलींत, कामाचे जाग्यार, इगोर्जेंत कोणी आमकां वायट म्हणलें और केलें जाल्यार आमी म्हणटा कशेंच म्हणलें, कित्याक म्हणलें. ती कितें समजताय? कशें अशें म्हणूंक जाता? आमच्या मनांत देवाचें उतर आसा? आसा जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो त्या वेळार उगलास कोत्ता. तेन्ना आमी तें पाळटां काय? जाकोबाच्या एक आवेसोर 22 वोल्ड अशें म्हणटा. फकत उतर आयकोनाकात, पूण तें पाळात, तें करात. जेन्ना आमी उतर आयकोतात आनी तें पाळिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. कित्याक जो कोण देवाच्या उतरांत ना तो कालोखांत आसता. जेन्ना हांव आनी तूं जी उतरांत आसात, उजवाडांत आसात, जो कोण देवाच्या उजवाडांत ना तेन्ना तांची चोत्राय तुजेर आनी म्हजेर येता. म्हणटोच हांव तर बरें वो वायट कोत्ता ताची चोत्राय म्हजेर आसता. लोक कितें पळोवंक सोदता? जो उजवाड म्हजे भितर आसा तो म्हज्या कोरण्यांनी, स्वभावांनी, उतरांनी दाखोवंक जाय. म्हजी दिसपट्टी चाल जेजू भाशेन आसूंक जाय. तकलेंत आनी मनांतूच न्हय. हांव जाणा कोणेंच म्हजें तापट मारलें खऱ्यांनीच आनी हांवें दुसरो पोलो दाखयलो जाल्यार जो कोण कालोखांत आहा तो पळयता. तुमकां दिसता तांकां शुभ वर्तमान ओ गॉस्पल परगट करूंक जाय म्हूण. पूण तुवें त्या कोरण्यांनी सारकें पावरफुल परगट केलें. भाव विन्संटाक एक पवित्र आत्मो शिकोवंक लागलो की 2 दीस तोंड बंद कर आनी उतर परगट कर. दुसऱ्यांक पळोवन दी. तोंड उक्तें करिनासतना कशें परगट करूंक जाता तें. तर भाव कोणागेर थोडे दीस रावतालो. ताका सांगलें, तूं सगळें जेवण रांदल्या उपरांत बोश्यो धुवपाचें वो हेर कितें काम आसा तें आपूण करता. तें आयकून तो भाव एकदम अजाप जावन रडूंक लागलो. पवित्र आत्म्यान भावाक शिकयलें की आमी भावार्थी देवाचें उतर शिकयतात. म्हजो पाटलावदार आसात तांणी दाखोवंक जाय की खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हूण. कालोखांत आसात तांकां आमंत्रण दिवंक गरज. तूं तरी कितें चुकीचें केलें जाल्यार तांकां कसलीच बरी गोवायकी दिवंक ना. तूं तांकां देवाच्या राज्यान पयस दवरतलोय. आमचें भितरल्यान आनी भायल्यान जिवीत एकूच जावंक जाय. कितले फावटी आमी मागणें कोत्ता, आमी इगोर्जेंत वेता आनी दुसऱ्यान आमकां मागणें करूंक सांगल्यार मागणें कोत्ता. पूण देव म्हणटा मॅथ्यू 7:21 वोल्ड. सोम्या सोम्या म्हाका म्हणटात ती स्वर्गा राज्यान भितर सरची नात. देवाक फटोव नाकात. फकत स्वर्गार आसा त्या बापाची खोशी करतात ती स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. स्वर्गाच्या बापाची खोशी कितें? देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. म्हणटोच तें उतर आमी पाळूंक जाय. आमी गरज आहा तेन्ना देवा लागीं येवंक फावना. वो हांव म्हजो संबंद म्हज्या देवाची सदांकाल वाडपाक हांव उतरान रिगून रावतां, चिटकून रावतां. आतां म्हज्यान देवाची खोशी कशी करूंक जातली हें आमी जुआंव 15:5 वोल्ड अशें सांगता. हांगा जेजू सांगूंक सोदता की तो जावन आसा दाख वेळ आनी आमी फांते. जी कोण म्हजे सोबें रिगून रावतात
कशे परी आमी जेजू सोबें रिगूंक रावंक येता ताच्या उतरान ज्या दिसा आमी नवी रोचना जाल्या आमचो आत्मो जेजू सारको जाला देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला त्या दिसा सावन म्हाका तान भूक देवाच्या उतराची लागता कित्याक म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला पवित्र आत्मो म्हजो गुरुजी जाता पवित्र आत्मो ना जाल्यार म्हाका उतराची कांय समजणी मेवची ना हांव कितलो शिकलो आनी डिग्री देखून केल्यार म्हाका समजणी मेवची ना आनी भितरल्यान कांयच पावर येवचो ना आनी म्हाका डायरेक्ट रेव्युलेशन पवित्र आत्म्या कडसून येवंक जाय तेन्ना तें उतर म्हजे भितर मास जाता आनी तेंच उतर म्हजे भितर रिगून पावता ही जबाबदारी पवित्र आत्म्याची तें उतर म्हज्या मनांत हाडूंक आनी तें उतर पाळूंक ज्या दिसा तूं तें उतर आयकताय नियाळ कोत्ताय वेळ काडटाय आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता आदारान थोडेच तरी शिकोन तें उतर तुजे भितर रिगून दवरताय तेन्ना म्हज्यान सुबान फळां दिवंक जाता ना जाल्यार तें सैतान चोरून व्हरतलो सुबां फळां म्हणल्यार fruit of the spirit Galatians 5:22 love joy peace patience kindness meekness self control and gentleness देवाचे उतर एकदम मोलादीक भांगाराचे उतर मोतयां भाशेन हामी आनी हेर कसलीच चोत्राय दवरिनासतना ही मोतयां भितर दवरूंक जाय हे उतर म्हजे भितर चिटकूंक दवरूंक जाय शिंकूंक जाय तेन्ना हांव फळ दितां हांव हें फळ दितां एका भावार्थ्यान बिलिवरान दिवंक जाय तें कित्याक जी कोण तें फळ दिता तो खरेपणी सर्गीच्या बापाची खुशी करता आनी जी कालोखांत आसात ती हें फळ पळोवन तांकां उर्बा आनी खोशी जातली जेजूच्या राज्यान भितर सरूंक तुका आनी म्हाका लागून एक दीस आमी जेजूच्या फुड्यान उबी रावतल्यो तुका संवसारान धाडलोलो कितें केलां काय विचारतलो कसलीं फळां दिलीं तुवें मॅथ्यू 7:22 आमकां सांगता आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो खोटेपण करतल्यांदो म्हजे सोडशिल्लीं खोट सोरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात आतां जेन्ना देवान आमकां नवी रोचना केल्या पवित्र आत्मो दिला आयज तान पवित्र आत्म्याच्या आदारान उदेशी हें फळ आमी चोत्रायेन रावया आनी तें फळ दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया Praise Jesus. Thank you, Jesus. Oh, praise Jesus. जेजू कारगा beautiful Praise So Jesus. later I went to a scripture. It's Isaiah Avesur Ponas word charge. Pormespora Devan. Khorya Shisachi Neti Tuka Jeev Dilya. Toklolan Tuja Utran. Tots Tuja Tornan Utran Galta. उत्सुक मनाचो शीस कसो आपणाक चीत दिवं दर सकाळी तुझे कान तो जागृत होता Praise God. Praise So God. beautiful. Well done. Thank you. Isn't it, brother? यो बरे करू बाय नेटी very nice Praise एकदम Jesus, क्लियर brother. सोजमणी एकदम बरे भाशेन ते रिकॅप केलें सांग Praise Jesus. Yeah, thank you. हांव कितले फाटी उलयतां कितें प्रवचन करता जेन्ना कोण रिकॅप करता आनी काय बरे भाशेन आमची भाशेन उलयता आनी सजमणी दिता ते आयकुपाकूय इतलें बरें दिसता Praise God. Praise God. Yeah. Thank you, brother. जेजू कारगा Thank you, sister. Praise Jesus. Thank you. जेजू कारगा All right, brother. Comments करूया मरे बाबा. पळय कमेंट्स करूया म्हणटच आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें आमी कसलो नियाळ केल्लो कशे भाशेन आमी तें उतर आमी पाडूंक जाय कशे भाशेन आमी ती आत्मीक फळां दिवंक जाय आनी जो कोण देवाचें उतर कोत्ता फकत आयकना पूण कोत्ता पाळटा
ताच्यानूच कितें करूंक जाता, ती फळां दिवंक जाता. Amen. होय की ना? होय. म्हणून आमी सगळीं त्या झाडा भाशेन, आंब्याच्या झाडा भाशेन, पणसाच्या झाडा भाशेन, त्या काजूच्या झाडा भाशेन आमी सगळ्यांनी कितें करूंक जाय, आमी फळां दिवंक जाय. होय की ना? होय ब्रदर. सगळ्यांनी फळां दिवंक जाय. तर भाव भयणीनो, ही फळां आमी एक एकल्यानी दिवंक जाय. दॅट इज तें आमकां गरजेचें. आतां फळां दिलीं तेजे उपरांत कितें, आतां जी फळां आमी दिता, ती फळां कोणाक, हें फळ जें झाड दिता तें झाडाकूच ओ तें फळां दुसऱ्यांक? दुसऱ्या. म्हणटच आमी फळां दिता जाल्यार ती फळां कोणाक, आमकां, आमच्या फॅमिलीक ओ दुसऱ्यांक? दुसऱ्या. म्हणटच पयलीं आयकात, पयलीं जी आमी फळां दिता, आमी जेन्ना एका कुटुंबान आहात, आमी एक फॅमिलीन आहात, तेन्ना ती फळां कोणाक पयलीं मेवता? घरांत. सारकें म्हणलें बाय जोनिता. पयलीं फळां आमी आमच्या घरच्यांक दिता. Amen. आमी गेले भायर, बायलेक सोडली, गोरकाराक सोडलो, भुरग्यांक सोडली, आनी आमी देवाचें उदक परबट करपाक आख्ख्या संवसारान गेली. आमी फळां सगळ्यांक दिता, पूण आमची फॅमिली आमची तोंड उक्तें करून फळां मेळना. घराच ना फळां दिवपाक. म्हणटच फळां खीण दिवंक जाय पयलीं. पयलीं फळां हांवें म्हज्या घरच्यांक दिवंक जाय. म्हज्यान कितलें देवाचें उतर शिकयलें, व्हडली जानवाय दिली, व्हडलो प्रेगादर जालो, पूण ती फळां म्हज्या घरच्यांक मेळना जाल्यार, आमी सामकी सुखी बोमिला भाशेन आमची घरची आहा जाल्यार कसलो फायदो? हांवें सगळें देवाचें उदक परवट केलें जाल्यार. Praise God. देवाचें उतर आमकां सांगता, पयलें तुमी उतर खंय परगट करा? जेरुसालेम. ताचे उपरांत खंय? प्लीज द वर्ड. समारिया. सामारिया आणि ताचे जुदाया. उपरांत खंयचो? Okay. Acts chapter 1. Acts chapter 1. तिचो वासी आमी 8. 8. Very good. Acts chapter 1 verse 8. घालया आमी आयज थोडें कितें शिकया. जे आयज हांव म्हाका जे पवित्र आत्मा म्हज्या मनान घालता तें हांव शिकयता. हांव केन्ना चिंतता कितें शिकयतलो, पूण ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक जाय कितें शिकयल्लें. हांव एक डायरेक्शन घेता की हांवूच नको आतां ह्या वेळार की पवित्र आत्मा कितें सांगूंक सोदता तें. वाचूया. Praise God. Acts chapter 1 verse number 8. 8. वाचूया. पूण तुमचेर देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तुम्ही घेतल्यात आणि जेरुसलेमांत, आख्ख्या जुडेयांत आणि समारियांत आणि संसाराच्या शिमा पर्यंत तुम्ही म्हजे गवाय जातल्यात. आमेन. जेजू कारगा. जेजू कितें म्हणटा? पूण तुमचे घेवन येतलो त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान. होय की ना? बळ कितें म्हणटा? बळ आत्म्याचे बळ तुम्ही घेतल्यात आणि जेरुसलेमांत, आख्ख्या जुदेयांत आणि समारियांत आणि संवसाराच्या शिमेपर्यंत तुम्ही म्हजे गवाय जातल्यात. म्हणटच म्हाका म्हज्या आख्ख्या संवसारान पावंक जाय जाल्यार, म्हाका तिचो गवायकी दिवंक जाय जाल्यार हांवें ही सुरवात करूंक जाय जेरुसलेम. आणि जेरुसलेम जावन आसा खंयसर? म्हजें घर. घर, कुटुंब. तो गोरकार, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजी सासूमाय, म्हजो सासूबाय, Praise Jesus. म्हजी भाव भयणां. तांणी पयलीं पळोवंक जाय की हांव खरेपणी जावन आसा एक गोवायकी पवित्र आत्म्याचो. म्हज्या फळां वरवीं हांव कसलीं फळां दिता?
होय भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कोविड आत्म्यान भरलेली आसा, आमचे ट्रेनिंग पयलें ट्रेनिंग आतां समजा आतां ह्या दिसांनी तुम्ही जाणो आमच्या संवसारान कितें चलता तें इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें गॅर कॉमेस जाला, होय की ना? आणि इस्रायलीच्या गव्हर्नमेंटान सुमार 3 खूप लोकांक जी सगळ्या संवसारान आसात इस्रायली जुदेव लोकांक तांकां घरा आपयल्यान कित्याक त्या आर्मीन झगडी करपाकाचे म्हणजे फायट करपाक त्या दुश्मना बरोबर पॅलेस्टिनीच्या लोकां बरोबर, पूण तांकां बिश्टे हाडले आनी तांकां भितर झगडी करपाक धाडले, अशें जाता? ट्रेनिंग दिवचे पडटलें, तांकां ट्रेनिंग दिवचें पडटलें. तेच भाशेन बाबा ते वेता तिचोर फायटिंग करपाक ते आतां बरे आसलेले अमेरिका जर्मनी सगळे कडेन आपले काम करतले, पूण आपल्या इस्रायली प्रोजेक्ट सांबाळपाक आपल्या देशाक सांबाळपाक ते आतां घरा येयल्यात, ताणें व्हॉलंटरी आर्मीन भरती केल्या, पूण तांकां थंयसर धाडचे पयलीं तांकां ट्रेनिंग दितले, तांकां कशे भाशेन ते झगडी खंय जातली, कशे भाशेन त्या दुस्माना बरोबर तांकां जैत मेळोंक जाय, ना तर बिश्टे गेले सुमार सगळे मरण येतले परतून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी आतां पवित्र आत्म्याच्या बळान आख्ख्या संवसाराच्या शिमे पर्यंत वचोंक जाय जाल्यार आमी गोवायकी जावंक जाय जाल्यार पयलीं आमचे ट्रेनिंग खंय जावंक जाय? जेरुसलेमाक, आमच्या घरांत, कुटुंबांनी, सारकें म्हणलें. आनी एक दीस न्हय, 2 दीस न्हय, एक सुमाराक न्हय, खूब वेळार म्हाका थंयसर खरेंपणी ट्रेनिंग मेळोंक जाय. 4 दिसांक येयलो, 8 दिसांक येयलो आनी गेलो, चलचें ना. म्हजें घरा ट्रेनिंग जावंक ना जाल्यार तेजे उपरांत कितें म्हणटा? पूण तुमचेर देऊन येतलो त्या पवित्र आत्म्या बळ तुम्ही घेतल्यात आनी जेरुसलेमाक म्हणजे तुमच्या कुटुंबांनी, तेजे उपरांत आख्ख्या जुदेयान म्हणजे कितें? कामाच्या जाग्यांनी, पयसुल्या कामाच्या जाग्यार, मागीर तुज्या शेजाऱ्यां कडेन, मागीर तुज्या इग्रोज मातीन जे तूं आयताराच्या आयताराक येताय, तुज्या कम्युनिटीन, हें जावन आसा आख्खें जुदेव तुजें. तेजे उपरांत कितें म्हणटा? आनी सामारियाचो लोक कोण आसलो? तो जुदो नासलो, ओन बावार्थी. जेन्ना तूं ओन बावार्थी कडेन वेताय, ओन बावार्थी लोक सगळ्या संवसाराच्यो खबरो करता, तेन्ना तुंय त्या खबरो करताय हो थंयसर तूं भोवायकी दिताय की तूं खरेपणी क्रिस्तांव, तांच्या खबऱ्यांनी तूं घुसोनाय आनी ते आतां सांगता अरे जाणे मरे आमचो मोडी अशें करता, लोडी अशें करता, मोडी अशें करता, आमचे मागीर आमची 4 खबरो आतां घालपाच्यो, आमकां गरज ना तातूंत पडपाक. आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे शीस. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी, ह्या संवसाराच्या उतरांनी आमी पडना. भाव भयणीनो, आमचे ट्रेनिंग पयलें जावंक जाय घरा, आमच्या शेजाऱ्या कडेन, ओन बावार्थी कडेन, आनी हे सगळे जातकूच आतां आमी तयार जाता. कित्याक? आख्ख्या संवसाराच्या शिमे पर्यंत वचोन जेजूचे गोवायकी जावपाक. कालच्या बुधवारा दीस आमी शिकल्या कशे भाशेन आमी ती ओत्मीक फळां दिवंक जाय. आतां ती ओत्मीक फळां दिता जाल्यार पयलीं आमी आमच्या फॅमिलीक दिवंक जाय, आमच्या कुटुंबांनी दिवंक जाय, आमच्या इग्रोज मातेन दिवंक जाय, ओन बावार्थी कडेन दिवंक जाय, आनी तेजे उपरांत आख्ख्या संवसाराक ज्या जाग्यार देव आमकां धाडटलो थंयसर आमी आतां खरेपणी ती बरीं फळां दिवन आमी जेजूक आमी कितें करतले? आमी ताका गोवायकी दितले, आमी गोवायकी जातले, वय की ना? तर भाव भयणीनो, हांव तुमकां जें आयज सांगूंक सोदतां तें आयकात बरे भाशेन. हांव गेलो फिलिपिन्स, ओके, फिलिपिन्स गेलो आनी कितें घडलें? म्हज्या बीस साहेबान
हांव थंयसर बॅचा पयलीं म्हाका एक लेटर दिली, म्हणजे लेटर थंयसर बरयली त्या बीस साहेबाक. आनी तुमी जाणो फिलिपीन्स जावन आसा एक देश जो आख्खो काथोलीक, इट्स द ओनली कॅथलीक कंट्री इन द वर्ल्ड. म्हणटच थंयसर तुका देवाचें उतर कोणाक शिकोवंक जाय जाल्यार तुका कोणाची चीट जाय? बिस्पाची जाय, वडिलाची. वडिलांची जाय, तुज्या बिस्पा साहेबाची जाय, तुज्या कार्डिनलाची जाय. एक म्हयनो बॅचा आदीं त्या कार्डिनलाची लेटर थंयसर धाडलेली. पूण कितें जालें जाणय, ती लेटर जी धाडलेली थंयसर ती त्या कार्डिनलाच्या हातान पडोंक ना, ती आनी खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन गेली. मागीर ती लेटर धाडल्या म्हणून थंयसर आमच्या बीस साहेबान स्टॅम्प मारूंक नासली. म्हणटच ती जेन्ना ईमेलाचेर गेली त्या लोकांनी ती अशीच दवरली. आनी जेन्ना हांवें सांगलें की धाडल्या म्हणून, त्या लोकांनी कितें केलें, म्हाका सांगलें, ओय आमकां ती चीट मेळवल्या, ते लेटर तुज्या बिस्पाची मेळवल्या 1 म्हयनो जावन, कित्याक आतां हांव म्हयनो जावन गेलो, ताका स्टॅम्प मारूंक ना. परतून हांव मेलनीक म्हजे बायलेक फोन करता, ती गेली बिस्पाच्या कडेन, ताणें लेटर बरयली, म्हणजे लेटर दिल्ली, ती स्टॅम्प मारली आनी ती ईमेलाचेर धाडली. ताणें पळयना फुडें म्हणलें, नाव वी आर एक्सेप्टिंग दीस लेटर. आतां ती बिस्पा कडेन वयतली, तो पळयतलो, अशें जातलें. म्हणटच हांव सुमार 3 सुमाराक गेलो आनी हांव सजमलो की 3 सुमाराक हांव सगल्या कडेन इगर्जेन देवाचें उतर शिकयतलो. पण भाव भयणीनो, कितें घडलें जाणा, खूब दीस, खरें सांगता तुमकां, खूब दीस थंयसर शिकोनासतना हांव घरा उरलो. तुमी आयकतात? थंयसर लोक काम करता, सोमाराचो मंगळार दीस काम करता, फकत सोनवार आयतार थंयसर मेळटा इगर्जेन शिकोवपाक. पूण सोमार जालो, मंगळार जालो, 1 सुमान जालो आनी म्हाका कांय जायना शिकोवपाक. फकत कोण कावन्सिलींग करपाक येता, कोण फामील येता, तितलेंच. मागीर हांव थंयसर कोणाच्या घरा वता, तितलेंच. पूण इगर्जेन खूब लोकांक शिकोवपाक इतलो पयसतान येयला, हें जायना. आनी एक दीस सुमार 10 दीस जाल्या उपरांत, सुमार 11 राती, हांव ज्या घरा रावतालो तो गेलो न्हिदपाक. ताणें लायट ऑफ केली आनी हांव थंयसर म्हज्या बाजेन बसोन आहा. आख्ख्या घराक काळो घाल्लो, पूण सगल्या जनेलां कडेन उजवाड आसलो. एका जनेला कडेन जेन्ना जनेला कडेन उजवाड आसलो, आमच्या घरान आख्खो काळो घाल्लो. पूण त्या फुडल्या घरान थंयसर उजवाड आसलो, ती आजून न्हिदोंक नासली. आनी म्हजी चोत्राय गेली आनी ती सगळीं थंयसर सालान बसल्यान, ती म्हाका दिसतात बरे भाशेन. पूण तांकां म्हाका दिसोंक जायना. तांकां जी उजवाडान आहात, तांकां हांव ह्या काळोखान आहा तांकां दिसोंक जायना. पूण हांव जो काळोखान आहा तांकां म्हज्यान दिसोंक जाता, कित्याक ती उजवाडान आहात. तुमी आजून पासून सजमल्यार हांव कितें सांगूंक सोदता तें? God, way, brother. हय. जेन्ना तें अशें घडलें, सुमार 11 साडे 11 जालीं, पवित्र आत्मा म्हजे कडेन उलोवंक लागलो, म्हणूंक लागलो, पळय तूं उजवाडान आहाय. हांव ह्या वेळार खंय आहा? उजवाडान हांव काळोखान आहा. काळोखान. हांव ह्या संवसारान म्हणजे घरान तो काळोखान आहा, पूण जेन्ना देवाच्या उतरान हांव खंयसर आहा, उजवाड. 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 आनी जेजू म्हाका सांगूंक लागलो, कित्याक हांव त्या वेळार जनेला कडेन आहा आनी ती उलयतात आनी ती अशें करतात तशें करतात, सगळें म्हाका दिसता. कित्याक हांव त्या जनेला कडेन गेलो, म्हणलें आतां म्हाका न्हीद पडना, हांव चिंता कितें सायबा तूं कितें कर. त्या वेळार पवित्र आत्मा म्हाका कितें शिकोवंक सोदतालो आनी पवित्र आत्मा म्हाका सांगता, जाणा मरे म्हज्या पुता, म्हणूंक लागलो, तूं उजवाडान आहाय. उजवाडान न्ही. हय म्हणलें हांवें, बाबा हय पवित्र आत्मा, हांव उजवाडान आहा. तो म्हणूंक लागलो, जो कोण देवाच्या उतरान ना, आजून पासून तो एक नवी रोचना जावंक ना. मिसाक वेता, इगर्जेक वेता, नेर्स कोत्ता, ताजो बातीस जाला, काजार इगर्जेन जाला, देवाच्या उतरान ना. ती खंयसर आसा? उजवाडान आहा तो काळोखान आहा? काळोखान. कित्याक हांव फिलिपिन्सान आहलो, वय की ना? होय. कॅथलीक लोक आहा, इगर्जेक वेता, थंयसर एक
ज्या भाशेन आमच्या गोंयांत एक फातर मारत जाल्यार ताका दुकराक पडटा वा एक सुन्याचेर पडटा. थिंचोर एक फातर मारीत जाल्यार तुका एक कॉपेल मेळटलें नाका इगोर्ज मेळटली. कितल्यो इगोर्जो कितल्यो कॉपेलां भितर फिलिपिन्स, कित्याक थंयसर खूब क्रिस्तांव लोक. सो इगोर्जे घेतात तांकां देवस्पण पडला हांगा सायबीण मायचे, मागीर खुर्साचे, डिवायन मसीचे, थंयसर लोक खूब मारून टेर्स घालता म्हणजे गर्व करता. पूण आसून पासून ताका उदकाची सोय मेळटा, खावपाक बरें लागता. सकाळींचे शीत जेवपाचें, मागीर मदल्यान खावपाचें, दनपारचें मागीर मदल्यान खावपाचें, रातचें खावपाचें. ताका कशी भूक लागता हांवूच नको. आमकां 3 पाटी आमी 3 खातात, 2 पाटी खायत जाल्यार बरें आहा. तांकां 3-4 पाटी खावंक जाय. खिचून बुराक खा तो खाव, खिचो हांव नको. ताका खावंकच जाय. तांकां भूक लागत जाल्यार आनी ती खायना जाल्यार ताचें मातशें भिलता सामकें, तकली घुंवता मातशी. कित्याक तांकां कितें तांच्या कुडीक खोशी जावंक जाय, तांचे कूड खुशी जावंक जाय. ताका कोणें दुखयना जाल्यार ताका बरें दिसना. म्हणजे ती कशी चलतात आपल्या भावना वरवीं. इमोशन्स. भावना वरवीं तांकां जशें दिसता तें. पूण ती क्रिस्तांव, त्या इगोर्जेक वतात, कॅथोलीक ती. आनी त्या वेळार पवित्र आत्मा त्या रातीक म्हाका सांगता, तूं उजवाडान हाय, पूण हांगा जो लोक आसा तो काळोखान हा. आनी जाणय म्हणूंक लागलो म्हाका पवित्र आत्मा पुता, जेन्ना तूं उजवाडान हाय, त्या भाशेन ती उजवाडान हाता ह्या वेळार आनी तूं काळोखान हाय तुका बरें दिसता, तेच भाशेन ती जी काळोखान हात आनी तूं उजवाडान हाय, तांकां तुका बरे भाशेन दिसोंक जाता. ती काळोखान हात म्हणून, तूं जो उजवाडान हाय म्हणून तांकां तुका बरो भाशेन दिसोंक जाता. म्हणजे तुका व्हडली जबाबदारी आसा. तूं आतां उतर परगट करिनाय न्हू. मातुवाचो, लुकाचो, जुवाचो, मार्कूचो, सांत पावलूची चीट, पेद्रूची चीट, रेव्हलेशन, सामुएल, पॉम्युएल, सगळो बायबल जो शिकोवपाचो आहा ह्या वेळार शिकय. ती फकत तुका पळोवंक सोदता. कित्याक तूं उजवाड ह्या भाशेन तूं उलयताय, ज्या भाशेन काम करताय, ज्या भाशेन तूं चिंताय, ती तुका पळयत आसात. फकत हो लोक न्ही, ज्या जाग्यार तूं बेताय आनी लोक थंयसर काळोखान हा, हातून उतराची सजमनी ना, ती काळोखान हात म्हणून, तुजेर उजवाड हा म्हणून तांकां ती सजमणी मेळटा. कित्याक अशें हांवें मनशाक रोचल्यान, जेन्ना ती काळोखान हात, तांचे आत्मीक दोळे फकत ह्या मनशाचेर वेतात, ज्या मनशाचेर उजवाड आसा, म्हजो उजवाड आसा. देखून तुका व्हडली जबाबदारी आसा. तुका व्हडली जबाबदारी आसा. तुका उलोवपाची गरज ना. तुका ह्या वेळार उलोवपाची गरज ना. तुका व्हडलें प्रवचन दिवपाची गरज ना. तुका शर्माव दिवपाची गरज ना. तुका कसलें टिचींग दिवपाची गरज ना ह्या वेळार. कित्याक जाणाय, ती तुका आजून पळयतात. कित्याक तूं उजवाडान हाय आनी ती काळोखान हात. देखून तूं चोत्रायेन राव. Praise God. Praise Jesus. Praise God. इतले पाटी आमी ह्या प्रिचराकडे, त्या प्रिचराकडे, त्या इगोर्जेन, त्या बायबल स्टडीक, हांगा रितीराक, त्या सगळ्या रितीराक आमी वता. बरें हा, वचनाका म्हणना, वचा. पूण जाणय भाव भयणीनो, इतलें उतर आयकोन ही आमची तोकली इतली व्हडली जाता. ही तोकली आमची बरी व्हडली जाता, सामकी जून जाता. Knowledge swells you up in pride. देवाच्या पुस्तकात म्हणतात, the word of God puffs up with knowledge, puffs up with pride. जो संबंध आमचे कडेन देवा कडसून हा, तो आमकां खालतोच दवरता.
जाणवाय न्हय संबंध जो संबंध आमचो देवा कडचो ना हो संबंध कसो जाता जो कोण उतर आयकता जे कालचे बुधवार दीस सांगलेलें जो कोण देवाचें उतर आयकता तें उतर पाळटा तें उतर करता ताजो संबंध देवाशी घट जाता तो आतां एक उजवाड जाता ताका उलोवपाची गरज ना तुम्ही जाणो की कालच्या बुधवार दीस हांवें तुमकां सांगलेलें कालच्या बुधवार दीस होय की ना कालच्या बुधवार दीस तारीख कसली आसली 5 तारीख 4 तारीख 4 तारीख व्हेरी गुड त्या दिसा जाणो तुम्ही आमी कोणाचे फेस्त समोरताले सान फ्रांसीस आसिसाची नासिसाची आनी ताणें कितें सांगलां त्या सांतान कितें सांगलेलें जाणें देवाचें उतर परगट करा पूण गरज आसा जाल्यार उलय उतरांक उजार करा देवाचें उतर जो कोण भावार्थी आसा ताणें देवाचें उतर परगट करूंक जाय पूण देवाचें उतर परगट करतना गरज आसा जाल्यार उतरां उजार करूंक जाय म्हणजे भाव भयणीनो आमच्या सगळ्यांनी आमच्यान उतरां उलयनासतना आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता ना ना कोन्नानी, yes. आमच्या कामाच्या जाग्यार दर्शनांनी वावरांनी मोगान आमच्या कामाच्या जाग्यार आता सुद्धा कामाचेर सोड पयले घरान सोडया घरान कॉमेस करूया हांव कोणाक सांगिना भुरग्यांक सांगिना अरे देवाचें उतर सांगता एकल्या कोणें थापण दिले दुसऱ्यान थापण दिवंक जाय आमी मोगान चलोंक जाय त्या आयज त्या प्रिचरान तो विसेंट ताणें सांगलां अशें सांगलां तें आयकलां तुमी आयकात हांव व्हिडिओ धाडटा ती म्हणटली तो व्हिडिओ धाड हो त्या पाप साहेबाचो व्हिडिओ धाड म्हाका नाका हांव तूं आयकलां न्हू म्हाका पळोवंक जाय तूं कशे भाशेन तें उतर तुका तुजें मन बदलना तुका कसलो फायदो जाला तुजें जिवीत कशें बदललां जेन्ना आमी ह्या घरान अशें जाता तुजो रेडिओ कॉमेंट चालूच जाला आसता तुजें टेलिव्हिजन कॉमेंट्स आहा तुका तोंड बंद दवरूंक जायना अशें तुमी करिना तशें करिना कितें उतर कोण शिकयता थंयसर तो कोण तो कोण म्हाका नाका टीव्ही मन करता तो रेडिओ मन करता त्या प्रेगादोराकूय सांगता ओगी राव म्हणून चड उलयता तो तुज्या फॅमिलीक कितें जाय तुवें प्रिचींग केल्लें जाय उतरां यूज केल्लें जाय और तुजें काम तुज्या मोगाचें काम पळोवन ती आतां म्हणटली अरे आमची माय इतली बदलली आमचो डॅडी इतलो बदललो आमचो भाव इतलो बदललो कितें जालां तो पोन्नो भाव तो आतां तो ते भाशेन चलना ना कामाचेर वेतकूच सदांच हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो पात्रांवाच्यो खबरो हाच्यो खबरो सगल्यो बंद जाल्या बरे भाशेन काम करता कोण येत जाल्यार आदार मागपाक कितें हेल्प जाय तुका आदार आमी दिता पयलीं आमी सगळ्यांक पयस दवरतले कित्याक आमचें काम करूंक जाय म्हाका घरा स्वंक पावंक जाय बेसा म्हजी 5:30 बास आहा 5:30 बास म्हाका धरूंक जाय जाल्यार सगळें काम करूंक कोणाचेंच पडोंक ना आनी हांव कोणाक आदार दिना आनी तुजें काम जातकच हांव पास धरता आनी घरा येता कोणाचेंच पडोंक ना आतां हांव म्हजें काम करता दुसऱ्यांक आदार दिता दुसऱ्यांच्यो खबरो करपाचें बंद करता लोक म्हणटा अरे त्या विन्सनाक कितें जालां रे तो पोन्नो विन्सेंट कितें जाला तोच विन्सेंट रे तो तोच तो ती आपली तकली हालयतात अशें करतात म्हाका ती ताचेच भाशेन डुप्लिकेट म्हाका दिसता तो डुप्लिकेट दुसरो तो म्हाका दिसता ताणें कितें क्लोनिंग बिनिंग केलां म्हाका दिसता भाव भयणीनो जेन्ना हांव तें उतर पाळटां हांव कसलीं फळां दिता बरी तोखतात तसलीं फळां दिता आतां दुसऱ्यांक म्हाका पळोवन
ती आता जेजूच्या राज्यान आमंत्रण घेऊन सोडून सोडतात. तुका लागून आणि म्हाका लागून हांवें Amen. आजून पासून तोंड उक्तें करूंक ना. हांवें अरे जेजू आमचे पासत मेलो, ताणें आपले रगत मारयलें, तिसऱ्या दिसा पुनरुज्जीवन जालो, आतां सोयीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. अरे बाबा अशें आनी तशें कांयच ना, कांयच ना. फकत म्हजो स्वभाव पळोवन आनी म्हजी चाल पळोवन आनी म्हज्या मोगाचें जिवीत पळोवन लोकांक जेजूचो मोग आयला. Praise God. Praise God. इतलो लोक आमी सजमता न्ही. हांव अशें चिंतलो थोडी वर्सां पयलीं हांव चिंतलो अरे देवान म्हाका आतां देवाचें उतर शिकोवपाक दिलां. आतां म्हाका जाय कितें देवाचें उतर शिकोवपाक. मागीर आमची बाय मारिया म्हणून आली, तूं गोंयकार रे, तुका आमची भास येता? हे आमचे आमचे देवाचें उतर हे मातशें शिकोवपाक ये. हांवें इतलीं वर्सां आतां भायर रावन म्हजी आमच्या सगळी मिस्तुराद जाली. गुजराती आनी मराठी आनी कोंकणी आनी इंग्लीश सगळें पुर्तुगेज सगळें जालें, सामकें कॉकटेल जालें. आतां देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आतां Praise देवाचें उतर फकत शिकोवंक नाका, आतां पोरगोट करूंक जाय आमचे भाशेन. हांव म्हणटा सायबा जातलें. आतां म्हाका दिसता बाय मारियान कॉल केला, ती ऑस्ट्रेलियाक आहा, आमी हांगा गोंयकार आहात आमचे गोंयांत. कोणें म्हाका ऑस्ट्रेलियांतल्यान कॉल केला. म्हाका दिसता म्हजी फितां फुटलीं नाका, म्हाका शिकोवपाक दिलां. Hallelujah. Thank you, Jesus. आनी हांव म्हजो कॉलर टायप करता. पळय म्हाका आपयला शिकोवपाक, बायलेकूय सांगता भुरग्यांक आतां हांव आख्ख्या संवसाराक शिकयता. टायट केलो टॉलर म्हजो. Style, my brother. टायट. कितलो लोक म्हाका आपयता. कितल्या लोकांकडे हांव हांगा वेता, थिंग वेता, इतलो लोक म्हाका वळखता. आतां म्हाका फकत म्हजें नांव उलयलें ब्रादर म्हणटा. थोडो लोक म्हाका आनी कितें पास्टर म्हणटा, आनी कितें व्हडले प्रिचर दितात, आनी फादर केन्ना ब्रादर म्हणचे जाल्यार फादरय म्हणटा. हांव म्हणटा विन्सेंटूच फादर केलो जाल्यार आतां खूब साराक आपयना नाका. Hallelujah. Thank you, Jesus. मागीर आमचे पोझिशन वाडटा, आमची प्रायड जी आहा ती मागीर Right. Yes. की आमी कितें वी आर समबडी. त्या वेळार पवित्र आत्मा म्हणटा बाबा बस 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 बस. इतलें शिकोवप आनी इतलें पोरगोट करपाचें बंद कर. पयलें फळां दी. तूं उजवाडान आहाय मरे, हो जो लोक तुज्या लोकां फुडें वता शिकोवपाक, ती गांवोकान हात म्हणून ती आतां तुका पळयतात. तूं कितेंय शिकयलें, सगल्यांक सांगलें कितली जाणवो आहा ती, पूण तुका खरेपणी त्या उजवाडान तूं फळां जिनात. कित्याक पळय भाव भयणीनो, ज्या झाडाक आंबे जातात, आयका थँक्यू पवित्र आत्म्या. ज्या झाडाक आंबे जातात, बरे मांकुरादाचे आंबे, आल्फोन्साचे आंबे, आमी ल्हान आसतना जाणें घरा आंबे हाडले, पूण जाणें शेजाऱ्याचे आंबे जे आल्फोन्साचे आनी मांकुरादाचे हाडले, आमी फातर घेताले. फातर गुणे आनी डूम करून उडयताले. ते आंबे जे आंबे झाडार पिकतात ते एकदम बरे. Yes. तर घेताले हांव आनी त्या झाडांचेर मातयले. आमी कितले 3-4 आंबे सगळे हाडले सकयल, ते फुटल्यात, पूण आमी बसोन अशें खाताले आमी. पूण ते फातर आमी कोणाचेर मारताले हांव? फकत त्या आंब्याचेर जे आमकां जाय ते न्ही. कितले आंबे जे तोन्ने आहले तांकांय आमी गुणे मारताले. कितले आंबे आमकां जाय 2 आंबे, 4 आंबे जे आमी उडयताले अशे, ते आमी गुणे मारून ते आंबे आमी सकयल हाडटाले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना तूं आनी हांव उजवाडान आसात, लोक तुजेर जो कोण गांवोकान आहा तुजेर आनी म्हजेर फातर मारतले. कित्याक तांकां फळां जाय. आनी जेन्ना ते गुणे मारतले, फातर मारतले, तांकां फळां मेळटलीं, हो तुज्या तोंडांतल्यान कितें मेळटलें? फळां मेळटलीं.
हांवें सांगलें तुमकां जेन्ना ते गुणे मारलेले फातर मारलेले त्या झाडाचेर कित्याक म्हाका आंबे जाय आसले घरा आसले पिकलेले ते जून जाल्ले काडलेले ते तिचो पिकोवपाक दवरले तोंड घालून पूण जाणय भाव भयणीनो ते झाडार आसले ते आंबे ते बरे रुचीक लागतात आनी तेच भाशेन तूं आनी हांव जावन आसा उजवाडांतलीं जीं फळां दिवपाचीं मनशां आनी जेन्ना कोण गांवोकान आसा तुजेर आनी म्हजेर फातर मारतात तेन्ना तांकां फळां मेळटात आमचे भितर जो जेजू आसा जो फळां दिता तोखतात तसलीं फळां दिता तीं फळां तांकां मेळटात वा तांकां गायो आनी खोटां मेळटात कित्याक हांव जावन आसा कोण हांव प्रिचर पोजिशन ना को दिसता Praise God. दूध बी घाली जाल्यार को दिसतलो First class. पाक मारीत जाल्यार को दिसतलो आनी लोकांक दिसता की बरो दिसता म्हणून बरो हात घाला म्हणून बरें उलयता म्हणून हांव म्हाकाच फटयता आनी तांकांय फटयता पूण ज्या दिसा हांव रेडी जाता की तूं कोणूय हा कावकान कित्याक कोण कावकान हा तोच फातर मारतलो जो कोण उजवाडान हा तो फातर मारचो ना कित्याक जो उजवाडान हा तो फळां दिता जो कोण फातर उडयता तो उजवाडान हा तो कावकान हा म्हणून ताका फळां जाय म्हणून तो उजवाडाच्या लोकांचेर गुळे मारता फातर मारता आनी त्या वेळार ताका कितें मेळटा कावकांतल्या लोकांची वस्तू मेळटा वो उजवाडांतल्या लोकांचे बरी फळां मेळटा तुवें म्हाका बरी चॉकलेट दिली हांवें तुका चॉकलेट दिली तुवें म्हाका लाडू दिलो हांवें तुका लाडू दिलो हांवें तुजेर फातर मारले जाल्यार हांव कावकान तूं उजवाड हाय म्हणून तुजेर फातर मारले कित्याक म्हाका तुज्या कडसून बरी फळां जाय त्या भाशेन हांव फातर मारतलो त्या आंब्याच्या झाडाचेर तेन्ना फळां मेळटा हांव विचारता तुमकां बाबा फळां मेळटा ना brother. ना आवडीनो हांव तुमकां एक सांगता त्या राती 11:30 हांव फिलिपिन्स क्वेझॉन सिटी आसलो हांव पळयता त्या जनेलांतल्यान तो लोक कितें करता म्हाका तांचो आवाज आयकना कितें मातशें कितें म्हणटा तें ती पागल कमिस्टर कामासा कितें उलयतात ती पूण ती कितें करतात तें म्हाका बरे भाशेन दिसतालें तेन्ना हांव ताका चुत्रायन पळयतालो आनी तेच भाशेन ह्या संवसाराचो लोक जो आजून जेजू वळखना जो आजून उतरांना ती नांवान क्रिस्तांव आसत तांचें नांव जॉन आसत मोनिका आसत विन्सेंट आसत मारिया आसत फातिमा आसत एलिजा आसत रेणुका आसत क्रिस्तांव नांव आसत पूण भाव भयणीनो जो कोण देवाचें उतर कोत्ता तें उतर तांच्या काळजान आसा तें उतर रिगून आहा तें उतर हांव पाळटा तेन्नाच की म्हज्यान ती फळां दिवंक जाता आनी जेन्ना हांव ती फळां दिता हांव कोणाक जो कोण ती फळां खाता तांकां ह्या जेजूच्या मोगाची रुचीची फळां मेळटा त्या वेळार आमी कांय उतरां उलयनासतना आमी तांकां जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवंक पावता Amen. Praise God. Thank you, Jesus. इतलो लोक जेन्ना हांव मेळटा ब्रदर तूं इतलो शिकयताय कशे भाशेन आमकां देवाचें उतर नको हांव तांकां सांगता हांव जें सांगता तें तुज्यान करूंक जाता जें आमकां देवान सांगलां ताणें सांगलां आमकां फळां दिवपाक आमच्या सगल्यांनी फळां दिवंक जाता पूण तें फळां दिवपाक म्हाका जाय तें उतर म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितान म्हज्या फामिलीन कमेस करून म्हज्या फामिलीन तें उतर करपाक
आता पळय समजा एक माय एक बाय हांव जाणो ह्या क्लासीन ह्या वेळार सगळ्योच बायलोच आहा. दॅट्स व्हाय आय से आमच्या नमाज मोरी कुर्पेन बोललेली सोरेस पर ब्लेसड आर यू अमंग विमेन देखून हांव ह्या वेळार ब्लेसड आसा कारण एकलोच दादलो सगळ्या ब्युटिफुल भयणा बरोबर Praise God. होय. म्हणटोच समजा म्हणजे भयणीनो तुम्ही मायो आहात यू आर मदर्स तुम्ही बायलो आसा बरें जेवण केलें म्हणूनच तुमकां अजून पासून अरे बरें जेवण केलें ताका सदांकाळ ते आतां संय जाल्या की जेवण रांदून मेळटात मेजाचेर कोण काय बरें उतर म्हणिना अरे माय काय बरें जेवण केलां तुवें काय बरें रुचीचें जेवण केलां आयज तुका मातसो आदार करता आयज हांव रांदतां आयज हांव कांदे करतां हें तुमी केन्नाच आयकना हांव तुमी आयकत ना आयकत पूण अशें शकता की तुमी कोत्तात पूण तुमकां केन्नाच बरें उतर मेळोना पूण जेन्ना हांव म्हणटा म्हाका उतर मेळटा ओ बरें मेळटा म्हाका आदार मेळटा आदार मेळटा ती म्हाका हें सगळें करून बरें उतर दिना म्हाका वायट उतरां दिता जाय आयज थान हांव म्हज्या तोंडाक झीप घालता आनी हांव फकत म्हणटा बापा आयज थान हांव फकत ही बरीं फळां दिवपाक सुरवात करता जेन्ना म्हाका म्हजें तोंड उटें करून कितें उलोवंक जाय जाल्यार इतली तिडक मारल्या इतलें बरें करूनय ताका कसलें बरें म्हणपाक जायना आयज थान तुका लागून हांव कोत्तां म्हज्या फॅमिलीक तांच्या तोंडांतलें कांय बरें सुटना जेजू हांव जें कोत्तां तें तुका कोत्तां आयज थान ह्या म्हज्या फॅमिलीन थान हांव हें सुरवात करतां जेन्ना तुजी फामील जी अजून काळुकान आहा कित्याक कोणूच दादलो ना म्हाका दिसता कोण फरकार ना हांव न्हू हिच्यो म्हज्यो भयण्यो तांचो घोव तांचो भाव तांची कोणातलो दादलो मनीस तांच्या फामिलीन आहा ह्या वेळार देवाचें उतर आयकता तर म्हाका सगळीं दिसता मारिया फ्लाविया फातिमा एलिजा जोनिना जॅसिंता रेणुका फ्लाविया मेलनी फातिमा अविला मोनिका आनी मदल्यान कोण आहा एक दादलो व्हडलो प्रेगादोर विन्सेंट म्हणून पूण तुमच्यान भाव भयणीनो ही फळां तुमच्यान दिवं बेश्टें उतर उडयलें आनी व्हडलें शर्माव दिलें 2-3 वरां आनी आख्खो दीस पोरगोट केलें पूण खरें म्हणल्यार देवाक जाय आमी फळां दिल्लीं Amen. फळां दिवपाक सुरवात आमी करूंक जाय आमच्या कुटुंबान आमच्या फॅमिलीन आमच्या फॅमिलीन आयज हांव चिंतलेलें एक शिकोण दिवपाक पूण आयज हांव प्रेगादोरा भाशेन प्रिचींग करता आयज हांवें तुमकां सांगलें की हांवें चिंतलेलें की टिचींग करपाक आयज हांवें खरेपणी म्हज्या मनान चिंतलेलें टिचींग करपाक पूण पवित्र आत्मा म्हणटा प्रीच रे प्रीच 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 तुम्ही जाणो प्रिचींग आनी टिचींग म्हणजे कितें तें प्रिचींग म्हणजे टिचींग म्हणजे कितें देवाचें उतर घेवपाचें आनी त्या उतराची सजमणी दिवपाची टिचींग प्रिचींग म्हणजे कितें तूं आतां पवित्र आत्मा तुका सांगता प्रीच जे भाशेन जेजू केन्ना प्रीच करतालो केन्नाय टीच करतालो आनी तेजे उपरांत प्रिचींग आनी टिचींग केल्या उपरांत तो तेन्ना तेजे उपरांत पिकोणी करतालो वय की ना देवा जेजूची मिनिस्ट्री तशीच आसता तेच भाशेन आमी जी देवाचें उतर आमी म्हणटा आमी भावार्थी आमच्यानूय हे 3 फोल्ड मिनिस्ट्री करूंक जाता टिचींग प्रिचींग एंड हिलिंग हे 3 मिनिस्ट्री जायना जाल्यार कसलोच फायदो ना बेश्टे उलय सकाळींच्यान उलय आमच्या इग्रोज माथ्यान खूब उलोवपी सगळे प्रोफेसर आसात तुम्ही जाणा कॉलेजीन वचत जाल्यार खूब प्रोफेसर असतात one professor for science, one professor for psychology, one professor for philosophy, one professor for this. सगळे ते एक्सपर्ट ते प्रोफेसर ते शिकोवपाक एकदम बरो पूण तांकां कितें सांगलेल्यार म्हाका सांगना तुम्ही वसा घरात आनी ते आनी शेतान वसा आनी ते टिचर बरा आमी फकत तुमकां सगळे थियरी सांगता
प्रोफेसर ते जाणू आयकतात तुम्ही होय, पण देवाच्या राजान येता देवाच्या राजान आमकां प्रोफेसराची गरज ना कित्याक पवित्र आत्मो आमकां ते कशे भाशेन करूंक जाय ती सजमणी दिता आयज पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका शिकोवंक सोदता की देवाचे उतर आमी सदांकाल पाळूंक जाय वी हॅव टू बी डूअर्स ऑफ द वर्ड जेन्ना आमी देवाचे उतर करता तेन्ना भाव भयणीनो आमी फळां दिवंक पावता आनी फळां दिल्या उपरांत तेन्ना भाव भयणीनो ती फळां तुका आनी म्हाका न्हय ती दुसऱ्यांक पयलीं आमी आमच्या फॅमिलीक दिवंक जाय आमचो फॅमिलीचो लोक जेन्ना बदलता आमचो घोव आमची बायल आमची भुरगीं आमची नातवां आमची भाव भयणां जी आमच्या बरोबर आहा ती पळयतात इतलो बदलला हाचो इतलो बदलाव जाला म्हज्या बाक म्हज्या घरकाराक म्हज्या बायलेक म्हज्या भाव भयणाक जे भाशेन वखतालो दुसरेच भाशेन पळयता हांव मोगाच्या दोळ्यांनी पळयता ती बदलल्या ना ती बदलूंक ना ती कावूक ना तांकां जाय म्हाका उजवाडान जी हांव उजवाडान खरें म्हणल्यार उजवाडान ना जाल्यार म्हज्यान आयज हांवें देवाचें उतर आयकलें मागीर परतून म्हज्यान कावोकान वचूंक जाय तें म्हाका चॉयस आहा आयकतात तुमी भाव भयणीनो Praise God. हांव Yes. आतां उजवाडान आहा हांवें देवाचें उतर आयकलें म्हाका उतराची सोजमणी मेळ्ळी देवान म्हाका सांगलें की हांवें फळां दिवंक जाय पूण म्हाज्यान दुसरेंय करूंक जाता हांव उजवाडान आहा म्हाका सगळी जाणवाय मेळ्ळी म्हाका जे रेसिपी मेळ्ळी म्हाका फळां दिवपाची ती म्हाका सोजमणी मेळ्ळी म्हज्यान आतां म्हज्या कुटुंबा कडेन वचूंक जाता परतून म्हज्यान तें बेर एन केर टेर तें कॉमेस करूंक जाता आनी परतून त्या कावकान वचूंक जाता आनी बुधवारा म्हज्यान उजवाडान येवन 1 वर 2 वरां रावूंक जाता पूण म्हाका कसलोच फायदो जावचो ना कित्याक हांव उजवाडान येना फकत लायट स्विच ऑन घालपाक आनी तेजे उपरांत स्विच ऑफ करता आनी तेजे उपरांत हांव परतून कावकान रावता हांव जेन्ना उजवाडान येता देवाच्या राज्यान भितर सरता हांव मोरो पर्यंत सासनाच्या सासनान उजवाडानूच आसता हांव उजवाडान फकत 2 वरां इगर्जेन जेन्ना बायबल स्टडी घेता जेन्ना हांव शिकता हांव मागणें करता तेन्नाच की उजवाडान रावंक जायना हांव रावना हांव उजवाडान रावता ज्या दिसा जेजूक हांव सोमीत दिवं आनी सोडूंडान मानून घेता म्हजी कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां आतां हांव सासनाच्या सासनान आतां हांव उजवाडान घरान कुटुंबान इग्रोज मातेन ऑफिसान आनी संवसाराच्या शिमे पर्यंत Praise God. बरें म्हाका दिसता काबार करचे पयलीं मातशें थोडें शिकवण करया म्हाका शिकवण दिल्या बगर जायना तर आमी आयज मातसो थोडो वेळ मातुवाचो कोण घालूंक शकता म्हाका मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 14 ते 16 आमी शिकया मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 14 to 16 हांव दुसरें कितें शिकूंक सोदतालो पूण म्हाका दिसता जें आयज आमचें प्रिचींग जालां ताजेर आमी थोडें एक स्क्रिप्चर घेवया मातशें कॉम्प्लिमेंट करपाक Praise Jesus. 14 ते 16 पर्यंत तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोले शार लिपोन उरोना पयले पोंदाक दांपून दवरून कोणूच पोंटी लायना घरांत आसत्या सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पळजोडून दी येसुकार गांव
14वी ओळ कितें म्हणटा, तुम्ही संवसाराचो उजवाड, तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, उजवाडाची कितें गरज? आमकां उजवाड कित्याक जाय? उजवाडाची कितें गरज भाव भयणीनो? सगळे दिश्टी पडोंक बरें आमकां जाय. दिश्टी पडोंक सगळे दिश्टी पडोंक सारकें, दिश्टी पडोंक. उजवाडा वरवीं म्हाका दिसता, होय की ना? होय. आनी भाव भयणीनो, हो जो संवसार आसा, जो काळोखान आहा, त्या उजवाडाक आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी आमचो उजवाड जो आसा भितर, तो उजवाड आमी ह्या काळोखांतल्या संवसाराक आमी दिवंक जाय. जेन्ना आमी तांकां हो उजवाड दिता, या शुवर्तमानाचो उजवाड आमी दिता, तांचे दोळे, हे दोळे न्ही, तांकां दिसता ती गाडी चलयतात, ती रेस्टॉरंट खातात, जेवतात, बरी न्हेसतात, बरो फाक मारतात, ती तांकां हे दोळे तांचे दिसतात, पूण तांचे आत्मीक दोळे अजुनूय बंद आहात. आनी फकत क्रिस्तांव वरवीं जी कोण फळां दितात, जी उजवाडान आसात, आनी जी आपल्या कोन्या वरवीं, आपल्या स्वभावा वरवीं उजवाड जो भितर आहा तांचे भितर, तो उजवाड ती ह्या काळोखांतल्या लोकांक दिता, तांचे बंद आसलेले दोळे आतां उक्ते जातात. God. होय की ना? हांव विचारता तुमकां, भाव भयणीनो, कितलो लोक हा जो अजून जेजूक वळखना. ती जाणो की क्रिस्तांव म्हणजे कितें. आतां थोड्या 2 म्हयन्यांनी आमी नातालांची परब करतले. खूब लोक हांगा ऑलरेडी नेवऱ्यो करपाक कॉमेस केला, केक करपाक, हे आतां फ्रुटां रामान घालपाक आनी बिस्कीट घालपाक सोप करून दवरल्यान. हांव खूब लोकांनी म्हाका सांगलो ऑलरेडी सोकींग चालू जालां. 2 म्हयने जितले दीस रावता तितले दीस ती केक बरी जाता, क्रिसमस केक. आणि खूप लोक जो आमचो नॉन हिंदू भाव आणि दुसरे लोकांचो धर्माचो लोक हा, ती जाणो आमी क्रिस्तांव म्हणून, कित्याक नातालांक तांकां बरी केक मेळटली, बरी सोक्ड विथ रेझिन्स अँड राम. आनी तुमी तुमच्यो नेवऱ्यो बऱ्यो आसतात, बऱ्यो तितून कितें हातून हें घालून, फुलां घालून, कितें घालून, पूण आमी नेवऱ्यो करता, आमी बरो केक करता, दोदोल करता, मागीर आमी कुस्वार दिता, देखून ती जाणो की आमी नातालांची परब करता. पूण फकत 25 तारीख डिसेंबरची येतकूच आमी नाताल करता म्हणून ती क्रिस्तांव आमी जाता. पूण सदांकाळ आमी क्रिस्तांव ना. ना. म्हणून भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता, आमी जी उजवाडान आहात म्हणून आमकां आतां व्हडली जबाबदारी हा. सो लोक ह्या संवसारान गावतात. जेजू येवचो ना आतां देवाचें उतर करपाक. जेजू येवचो ना. जेन्ना दुसरे फावटी जेजू येतलो, तो जोडटेच्या दिसा येतलो. देखून कितलो लोक ह्या वेळार जो जेजू वळखना, तो आतां इफेर्नान वचपाचो आहा. आनी ही व्हडली जबाबदारी तुका आनी म्हाका आहा, तांकां जेजू दिवपाक. आतां आमी समज आमी क्रिस्तांव जाल्यार म्हाका आयताराचे मीस वचोंक जाय, म्हाका म्हजो तेर्स करूंक जाय, म्हाका ती लादाई करूंक जाय. हांव क्रिस्तांव. म्हाका खूब सारे हांव पाद्री कडेन वचत जाल्यार हांव सांगता, पाद्री सायबा मातशें इलें गाय मारल्या, मातशें इलें केलां, पूण हांव मीस चुकोवंक ना फादर. आनी तेर्स म्हजो हांवें केला, आनी ओतुब्रान सायबिणाचो म्हणो न्ही तो, मायाच्या भाशेन ओतुब्रान हांव आतां फकत एक तेर्स करना फादर, आतां तुवें म्हाका चड बेसावंक जाय. 20 डेकेट करता, 4 तेर्स करता, सुखाचो, दुखाचो, शांतीचो, आनी तो मिस्ट्रीज ऑफ लायट म्हणून, आनी उजवाडाचोय करता. आनी पाद्री म्हणटा, तूं हांव कुंसाराक येयला, हांव तुजे कुंसार घेवं.
म्हणटच आमी सोदमता की आमी जे कोत्ता आमी एकदम बरें कोत्ता मातशें इल्लें इल्लें पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी आय कन्फेस म्हणटा हांव इगोर्जेन आय कन्फेस म्हणजे आमचे भशेन कितें हांव पातकी. हांव पातकी आमी म्हणटा न्हू ऑफ थिंग्स दॅट आय हॅव डन and what I've done and what I failed to do. Sins of commission and sins of omission. होय की ना? There are sins of commission which I've done and there are sins which I failed to do. आमी सदांच चिंता की हांवें कितें करूंक ना. कितें हांवें केलां, हांवें गायो मारल्या, हांवें कोणाक पयला, त्यो वस्तू जे केल्या आनी ज्यो वस्तू करूंक ना. हांव ह्या संवसाराक उजवाड जावंक ना. म्हाका लॉस दिसल्या म्हाका कोणाक सांगपाक ती आतां दुसऱ्या धर्माची ताका आनी कितें सांगपाक ती आतां म्हाका फाट करून म्हाका म्हज्या कामांतली उडोवपाक तयार आहा हांवें ताका जेजूचेर सांगलें जाल्यार बेस्ट थिंग इज उलोवपाची गरज ना हांव म्हणटा तुमचे पासत मागणी करता ती कशी आहा तूं मागणी कर हांव मागणी कर पूण उतर सांगपाक आमी तयार ना आमी बरी फळां दिवपाक आमी तयार ना आमी ताणें दाखोवपाक की आमी खरे क्रिस्तांव म्हणून फकत उतरांनी न्हय पूण आमच्या कन्यांनी आमच्या उतरांनी आमच्या स्वभावान आमी क्रिस्तांव ज्या भाशेन आमी न्हेसता ज्या भाशेन आमी न्हेसता आमी आतां सगळीं मॉडर्न जाल्या वेस्टर्न स्टायल होय की ना जो कोण क्रिस्तांव ना जाल्यार जो कोण कावकान हा ताका तुका आनी म्हाका पळोवंक जाय ताका पळोवंक जाय आमचे ड्रेस पळोवंक जाय आमची स्टायल पळोवंक जाय आमचे कट्स पळोवंक जाय आमचो फिगर पळोवंक जाय देखून आमी तशे भाशेन न्हेसता आतां आमी त्या उजवाडान त्या लोकांक उजवाड दाखयता आमी तांकां आनीक कावूक दाखयता. That's true, brother. Yes. आता ओल्ड फॅशन जायत जाल्यार कोण म्हणटा अरे कितें न्हेसलाय रे न्हेसल्या ती अशी मॉडर्न जा मातशें कट कर मातशें चल अशें स्टायलीन चल मातशें कितें दाखोवपाचें कर आमकां मनशांक खुशी करूंक जाय की ना जो ह्या संवसारान कावकान हा तांकां आनी कावकान घालपाची गरज ना बाबा आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्यार आमी उजवाडान आसा जाल्यार ती आमकां पळयतात तांचे दोळे उक्ते जातले ह्या सैतानान ज्या तांकां दोळे बंद दवरल्यात ते दोळे उक्ते जातले पूण आमी उजवाडान ना जाल्यार आमी कावकान हा जाल्यार आमच्यान कितें करूंक जाता आमी कावकान अजूनय हा बायबल क्लासीक येता बुधवारा दीस आयतारा दीस आमी उजवाडान येता इगोर्जेक आमी सजमता उजवाडान येता पूण एक पाटी आमची इग्रोज जाली एक पाटी बायबल क्लास जाली पोत्तून आमी गेल्या बुधवार कांयच ना ते आमी उजवाडानूच ना बायबल क्लास जाली आमी पोत्तून कावकान हांव म्हणना तुमी वेता पूण हांव नको हांव विचारता Do we really stay in the light? Or are we doing ding dong? केन्ना उजवाडान केन्ना कावकान केन्ना आमी कावकान ना जाल्यार आमकां कांयच लागना कित्याक आमी खरेपणी आमी इगोर्जेन जाता आमी मिसाक सदांकाल थोडी जाणां आमी सदांकाल वेता ऑनलायन आमच्या इगोर्ज लागीं ना जाल्यार आमी ऑनलायन वेता आतां सगळें ऑनलायनूच जालां देखून भाव भयण आमचे वरवीं तोंड उक्ते करिनासतना आमच्यान जो लोक कावकान हा तांकां उजवाडान हाडूंक जाय जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो ह्या संवसाराचो उजवाड आसलो होय की ना जीसस वॉज द लायट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही वॉज इन दिस वर्ल्ड जेजू तुका आनी म्हाका कितें म्हणटा पळय कितें म्हणटा तो 14वी वडीन तुम्ही संवसाराचो उजवाड जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो जेजू तो ह्या संवसाराचो उजवाड आसलो आतां तूं आनी हांव कितें आसूंक जाय आमी आतां संवसाराचे उजवाड आसूंक जाय जेजू म्हणटा जो कोण जो शीस आसा जो कोण जो पाटलावदार आसा तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड तूंच म्हूण आतां हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड
जेजू म्हणटा तुका आनी म्हाका पळय चोदाय म्हणून हांव आनी कितें सांगता तुका दिसता हांव कितें आनी दुसरें सांगता पळयात परतून वाच आमची बाय फातिमा परतून वाच पयली लायन वड 14 वाच तुम्ही संसाराचो येस सिस्टर तुम्ही संसाराचो उजवाड. आता तुम्ही म्हणनाकात तुम्ही म्हणात हांव संसाराचो उजवाड. हालेलुया हांव जावन आसा संसाराचो उजवाड कित्याक जेजू वरवीं ताचो उजवाड म्हजे भितर येयला. भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो म्हणजे तो मनशाच्या रुपान येयल्लो तेन्ना जेजू ह्या संवसारान उजवाड आसलो होय की ना. तो आता सगळ्यांक ही वाट दाखयतालो सोर्गीच्या बाबा कडेन आनी आता आमी एक नवी रचना जाल्या म्हणून तो आमचे भितर जियेता म्हणून आता ताजो उजवाड आमचे भितर फांकता आनी देखून तुका आनी म्हाका एक व्हडली जबाबदारी जाता ह्या संवसाराक आमी गोवायकी दिवपाक. संसार जो काळुकान हा अजून जेजू ओपना ती जाणो क्रिस्तांव कोणतो ती जाणो नातालांची परब कशी करता ती डान्स करून क्रिसमस केक करून आनी सोरो पिवन आनी बरें चिकन आनी टर्की करून पूण खरेपणी आमी फकत नातालांक आनी पास्कांच्या परबेच्या दिसा इस्टर एक खावपाक आमी क्रिस्तांव म्हणिना. आमी जो लोक ह्या संवसारान उजवाड आमी काळुकान हा तांकां आमी जो उजवाड जेजूचो आमचे भितर हा तो उजवाड आमी तांकां दाखयता. ताची जबाबदारी जेजून तुका आनी म्हाका दिल्या तांकां ह्या संवसारान गोवायकी दिवपाक आनी तांकां काळुकांतल्यान उजवाडान हाडपाक. होय की ना तर आमी हांव सदांच चिंतता हांव सदांच बायबल क्लास करता म्हणजे मनान येता ही सगळी देवाच्या उतरान आहा. ही आता वेळ पावला तुम्ही म्हाका शिकोवपाक. एक दीस हांव चिंतता हांव पवित्र पुस्तकां आमी ह्या बुधवाराच्या क्लासीक येतलो आनी हांव बसतलो आनी तुमी शिकयतले हांव आयकतलो. अशें की ना की हांवेंच शिकोवपाक जाय एक एकल्यांनी शिकोवंक जाता. आमी जेन्ना हो उजवाड आमी आमचे भितरचो आहा तो आमी फांकयता आतां भाव भयणीनो आमी गोवायकी जाता जेजूचे. आनी जाणा तुमी ह्या उजवाडाची गरज कितें ह्या उजवाडाची गरज हो जो काळूक हा पयस करपाक आनी त्या Jonina zone. Jonina. म्हाका दिसता जोनीनान म्हजें हें उतर आयज आयकलें आनी ती म्हणून लागली आयज ताना उजवाड आतांच कॉमेस करता Catch. तिने आपलो टॉर्च आनी सर्च लायट आनी फ्लड लायट आतांच कॉमेस केलो क्लास जावचे पयलीं. Praise God. बाय जोनिया आमी म्हणटा की तुवें तुजो फ्लड लायट तुजो सर्च लायट तुजो टॉर्च जो पळय उजवाड हा तुवें आतांच कॉमेस केलो तुज्या फॅमिलीन. Praise Jesus. जेजू कारना Praise God. बाबणीनो आमी सगळीं जाणो की उजवाडाची कितें गरज ती उजवाडाची गरज काळूक पयस करपाक. जेन्ना काळूक पयस जाता तेन्नाच की आमकां पळोवंक जाता. आनी देखून ह्या सोडाई वडेन पळय सोडाई वडेन कितें जेजू म्हणटा सोडाई वडेन कितें म्हणटा तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पळजोडून दी. तुमचो उजवाड तांच्या मदें पळजोडून दी. पळजोडून दी. Thank you, Jesus. Let your light shine before men.
भाव भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, आयज जे पवित्र आत्मा आमकां शिकयता हे फकत पवित्र आत्म्याचें काम. कित्याक हांवें कितें आनी टॉपिक चिंतलेली शिकोवपाक, पूण खरें म्हणल्यार पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आयज सांगूंक सोदता परतून. आमी फकत खूब उतर आयकलें, खूब स्क्रिप्चर मेळ्ळे, ह्या प्रिचरा कडेन गेले, त्या प्रिचरा कडेन गेले आनी खूब जाणवाय मेळ्ळी. तें बरें आहा, जाय. खरें म्हणल्यार ताका जाय आमचे भितर जो उजवाड हा, कित्याक आमी जेजूचे फाटल्यान जाता तें उतर आमचे भितर हा म्हणून आमचो उजवाड सगळ्या गांवकान वळजोडून तांकां जी गांवकान हात जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवं. आमेन. ही जबाबदारी भाव भयणीनो फकत प्रिचरांक न्हय. हांव आज ह्या दिसांनी हांव पाद्रींक आनी बिस्पाक आनी वॅटिकनाक बाब साहेब हांवें हें सगळें सोडलें. पूण हांव म्हणटा ही जबाबदारी तुका आनी म्हाका. कित्याक जाणाय आमची गाडी मोबायल गाडी आहा. आमची गाडी मोबायल गाडी. तांची गाडी कितें जाल्या, तांची गाडी ऑफिसानूच उरल्या. पार्किंग जाग्यार आहा. लोकांक थंयसर पार्किंग गाडी कडेन वेचें पडटा. तुजी आनी म्हजी गाडी सदांच ती गाडी चालूच आहा. आनी देखून कितलो लोक आमकां मेळटा, कितल्या लोकां मदें आमचो उजवाड आमी फांकूंक मेळटा आमकां. आनी देखून आयज पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका सांगता, आमची गाडी मोबायल म्हणून, आमच्या गाडीक टायर आहा म्हणून, आमची गाडी पार्किंग ना म्हणून, ऑफिसान बसून आमी पदेलीचेर बसून आमी रावंक ना म्हणून आमी भोंवत आहात. वी आर ऑन द मूव. देखून हो उजवाड जो आमचे भितर हा, उतरां उलयनासतना आमच्यान हो उजवाड जेजूचो आमच्यान सांगूंक जाता, वळजोडूंक जाता. तेच म्हणटा 16वी वड, हो उजवाड तांच्या मुखार ओरसोडून दी. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी खरेपणी उजवाडान हात म्हणून आमकां उजवाडान आसूंक जाय म्हणून आमी हात म्हणून हांव जेजूक आर्गां दिता. हांव जाणो की आमी सगळीं उजवाडान हात म्हणून हो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवया आनी गांवकांतल्या लोकांक जेजूच्या राज्यान आयजतान आमंत्रण दिवपाक आमी सुरवात करया. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Holy Spirit. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Go ahead, Jonina. मोगड्या बाप्पा, तुझ्या उतरांतल्यान तुवें म्हटलांय आयज ह्या दिसा आमकां, जंय तुझें उतर घेवन वयतात पवित्र आत्म्यांतल्यान बरोवन, थंय सगळ्याक जेरुसलेम, जुदायांत, सामारीत आनी संवसाराचे शिमे पर्यंत तें उतर घेवन, तें उतर आमी पयलो सोद आमी उजवाड जावं आनी तोच उजवाड दुसऱ्यांक दितली जाल्यार आमी आमच्या जिविताची बदलण्याची आमकां खोल शिकोवन आयच्या दिसा फावो जाल्या. तर ही आमच्या भितरली उजवाड आमी आमच्या बरे कोरण्यांतल्यान, बरे उतरांतल्यान ती जावं. कित्याक देव उजवाड, तसोच ताणें आमकां ह्या संवसाराची उजवाडाची म्हटल्यात. आनी ह्या संवसाराच्या उजवाडांतल्यान आमकां दर एक दिसा ताच्या उतराची जाणवाय ती आमकां फावो जाता. तर ती आमची जिवीत ताच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताची वागणूक बदलणी करूंक बाप्पा आमकांच आमी ह्या वेळार तुज्या हातांनी समर्पण केलां. आनी तुवें आमकां ती जाणवाय दिल्या त्या तुज्या भावाच्या तोंडाच्या उतरांतल्यान दुनिया पवित्र आत्म्या, आमी तुका दिन वाचता. खरेंच ही खोल समजणी आयज आमच्या आत्म्याक ती फावो जाल्या. आमच्या हातांतल्यान
आमच्या तोंडांतल्यान ती वावर करूंक पवित्र आत्म्या आमकां बोड आनी काळजीदारपण फावो कर म्हूण मागता हांव. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन. Amen. आमेन.